नमस्कार. हांव पूर्वा गुडे तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार दितां. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजीत राधा मुकुंद नाईक वक्तृत्व स्पर्धेत आमी सगळीं हांगा गुगल मिटाचेर जमल्यात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ राधा मुकुंद नाईक ह्या राज्य पांवड्यावेल्या वक्तृत्व सर्तीचें आयोजन करता. भोवमानेस्त स्मृतिशेष राधा मुकुंद नाईक हांच्या घरचीं ही सर्त पुरस्कृत करतात. उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकपी तरणे पिळगेच्या विचारांक वाव मेळचो, तांच्या वक्तृत्व कलेक माची मेळची, तशेंच एखाद्या विशयावेल्यो तांच्यो भावना आमचे मेरेन पावच्यो ह्या हेतून ही सर्त आयोजीत जाता. दर वर्सा ह्या सर्ती खातीर आमकां बेस बरो प्रतिसाद मेळटा. तुमच्या आधाराक आनी उर्बे भरीत सहभागाक लागून ही गोंयची एक प्रतिश्ठीत सर्त म्हणून नामनेक पावल्या. फाटल्या 2 वर्सांत कोविड महामारीक लागून ही सर्त आमी प्रत्यक्षांत घेवंक शकली ना. फाटल्या वर्सा आमी विद्यार्थ्यां कडल्यान व्हिडिओ मागोवन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली आनी अंदू पयल्याच खेपे राधा मुकुंद नाईक वक्तृत्व सर्त गुगल मिटाच्या माध्यमांतल्यान लायव्ह घडून येता. तुमच्या आस्वादकांक ही सर्त कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटली. ताजे डिटेल्स आमी तुमचे कडेन शेअर केल्यात. सर्त सुरू करच्या आदीं सर्तीचे कांय नेम तुमचे मुखार सादर करता. ही सर्त फक्त उच्च माध्यमीक विद्यालयां खातीर उक्ती आसा. सर्त राज्य पांवड्यार जातली आनी दर एका उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या 5 सर्तकांत भाग घेवंक मेकळीक आशिल्ली. दर एका स्पर्धकाक उलोवपा खातीर 5 ते 6 मिनटांचो वेळ मेळटलो. सर्तकान कोंकणींत उलोवचें पडटलें. ह्या सर्तीचे ह्या वर्साचे विशय आसात: कपलाचें राजकारण, दुसरो विशय विद्यार्थी सुस्त आमी जुस्त, तिसरो विशय कोंकणी चळवळ आनी बदलते प्रवाह, चौथो विशय जावन आसा वाडटे अपघात, जबाबदार कोण. ही सर्त गुगल मिटाच्या माध्यमांतल्यान लायव्ह घडून येता. सर्तकाचें नांव घेता तशें त्या सर्तकान आपलो मायक तशेंच व्हिडिओ ऑन करचो. सादरीकरणा वेळार सर्तकांनी कांय सुचोवण्यांचें हांगा पालन करचें. व्हिडिओ स्ट्रीम करतना कसल्याच प्रकारचे आवाज, चित्रीकरण जावं एनिमेशन हे सोपस्कार आसचे न्ही. कॅमेराचो दर्जो, तुमचो जागो, थळ ह्या सारक्या तांत्रीक गजालीचें परिक्षणा खातीर विचारांत घेवचें नात. उलोवपाचे सुरवेक दर एका सर्तकान आपलें नांव तशेंच आपल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाचें नांव सांगचें. सर्त चालू आसतना कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हणून शक्यतो बऱ्या नेटवर्क क्षेत्रा भितर तुमी रावचें. सर्तकान उबो रावन उलोवप करचें. व्हिडिओ भितर तुमी अर्दे दिसतले अशी वेवस्था करची. फकत तोंडाचेर तुमचो फोकस आसचो न्हय. ही सर्त सोंपल्या उपरांत सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या दर एका सर्तकाक प्रमाणपत्र भेटयतले आनी सर्तीची इनामाय हांव तुमकां सांगतां. सर्तींत पयल्या क्रमांकाक 2000 रुपयाचें इनाम तशेंच घोळटो करंडक फावो जातलो. दुसऱ्या इनामाक 1500 रुपया तशेंच तिसरें इनाम 1000 रुपया. एकाच क्रमांकार जर 2 सर्तक आयले जाल्यार इनामाची रक्कम वांटून वतली. पूण आयज ही सर्त लायव्ह घडून येता त्या खातीर इनामां वांटपाचो सुवाळो आनीक केन्ना जातलो, कोंकणी भाशा मंडळा वरवीं ती तारीख जाहीर जातली. मुजरत सांगन दिसता, सर्तींतल्या नेमांत गरज पडल्यार बदल करपाचो अधिकार परिक्षकांक आसा आनी परिक्षकाचो निर्णय निमाणो आनी सगळ्यांक बंधनकारक आसतलो. ह्या सर्ती खातीर जजिंग क्रायटेरिया अशे आसात: भास प्रभुत्व, विशयाची समजणी, तुमची विशयाची मुद्देसूद मांडणी, वक्तृत्वाची धिटाय आनी तुमचो उलोवपाचो परिणाम. ह्या दर एका क्रायटेरियाक 10 गूण आसात.
वट्ट 50 गुणांची वट्ट 50 गुणांचें परीक्षण जातलें. ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक हांव परबीं भेटयतां. ऑल द बेस्ट. आनी सर्तीक आमी आतां रोखडीच सुरवात करतात. परत एकदां सांगता, हांव तुमचें नांव घेता तेन्ना तेन्ना तुमी तुमचे व्हिडिओ तशेंच मायक ऑन करचें आनी उलोवपाक सुरू करचें. सर्त सुरू जाता. परीक्षकांक एक सुचोवणी. नांवां घेता ताजी तुमी नोंद घेवची. पयलो सर्तक गांवकर लतिशा अलियास लक्ष्मी रवींद्र. गांवकर लतिशा अलियास लक्ष्मी रवींद्र. लतिशा, जर तूं गुगल मिटाचेर जोडिल्लें आसा जाल्यार रिस्पॉन्ड करचें. हांव दुसरें नांव घेता. परीक्षकांक सुचोवणी. दुसरो सर्तक सलोनी उपेंद्र फळदेसाय. सलोनी उपेंद्र फळदेसाय. हांव फुडल्या सर्तकाचें नांव घेता. हे दोन सर्तक जर आमचे वांगडा मागीर जोडटात जाल्यार तांचीं नांवां आमी निमणे कडेन घेवया. तिसऱ्या सर्तकाचें नांव आसा रुचिता रमाकांत तारी. रुचिता रमाकांत तारी. रुचिता रमाकांत तारी. हांव रुचिता तारी, श्री अमय उच्च माध्यमीक विद्यालय कला शाखा 11. म्हजो विशय जावन आसा वाडटे अपघात जबाबदार कोण. इश्टांनो, वाडटे अपघात हो खूबच गंभीरतायेचो विशय जावन आसा. अपघात म्हणल्यार आमच्या आंगार कांटो फुलोवन येता. तो जेन्ना प्रत्यक्ष दोळ्या मुखार घडटा तेन्ना आपलोच मनीस बळी पडटा. तेन्ना तो मनीस आपल्या मदीं आसना. तेन्ना रडून कांयच फायदो ना. मनीस मात आपलो परत मेळना. रस्त्यार अपघात जावंक ना असो एकूय दीस आसचो ना. कारण कितें आनी जबाबदार कोण? आमचे आमीच. कितल्योश्योच खबरो आमकां आयकपाक येतात. चलता आसतना गाडी मारली, कोण ओवरटेक करतालो, कोण पिवन गाडी चलयतालो, तर कोण फोनार उलयतालो. ह्यो चुको कोणाच्यो? आमच्यो. आमीच ह्या अपघाताक कारणीभूत आसात. कायद्याचें पालन करनात. शिकून सवरून कांयच फायदो ना. हेल्मेटाचो वापर करता, पूण केन्ना? जेन्ना पुलीस दिसतलो. सीट बेल्टाचो वापर करता, पूण केन्ना? जेन्ना पुलीस दिसता. हाचो अर्थ जीव गेल्यार जाता, पूण तालाव पडपाक जायना. हेल्मेट कित्याक घालप? सीट बेल्ट कित्याक घालप? आपली जाता तितली जतनाय आनी तकलेर मार लागपाक जायना म्हूण. पूण आमी हें चिंतनात. हेंच आमचें चुकता. अशी ही मनस्थिती आयच्या लोकां मदीं दिश्टी पडटा. आमी जशे जबाबदार तशेंच ट्रॅफिक पुलीस, सरकार लेगीत तितलेच जबाबदार. नियम तेच शिकयतात, नियम सक्तीचे करतात, पूण जेन्ना तांची बोल्सां भरता तेन्ना तांकां नियम लागना. तेन्ना ते पयशांचे भकीक पडटा. आमी पयशे दिवन जीव आमचो धोक्यान घालतात. जीव आमचो धोक्यान घालतात. आमी जर पयशे दिवन जीव धोक्यान घातलो जाल्यार दुसऱ्यांचो जीव लेगीत धोक्यान वतलो. आमी सारके रावले, नियम पाळ्ळे जाल्यारूच हे अपघात दिसपट्टे अपघात टाळटले. सरकार लेगीत तितलोच जबाबदार. रस्त्याची रुंदाय ना, खड्डे पळयत थंय खड्डे, गाडयेचो इन्शुरन्स, रस्त्याचो कर आमी मुकट्यांनी भरतात, पूण सरकाराक जाप विचारनात. तरणाटे तशेंच 18 वर्सां सकयल आशिल्ले भुरगे गाडयो चलयतात.
हातूच चूक आवय बापायची. आवय बापायक दिसता गाडी चलयली म्हणजे बाबा मोठो जालो. हातूंत आवय बापायन प्रत्येक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेवपाक जाय. तुमच्या इश्टांक शेजाऱ्यांक जागृत करप गरजेचे. पयली आपलो जीव मागीर दुसऱ्यांचो हे लक्षात दवरपाक जाय. स्वता कडसून पयली सुरवात करप गरजेचे. आमी नियम पाळ्ळे जाल्यारूच दुसरे पाळटले. नियमाचे पालन करात. जिवीत तुमचे नियमाचे पालन करात. गाडी सवकासायेन चलयात. जिवीत तुमचे फुलयात. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय रुचिता. आमचे फुडले सर्तक आसा आर्या रत्नाकर सरदेसाय. आर्या रत्नाकर सरदेसाय. आर्या. तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. म्हजें नांव आर्या रत्नाकर सरदेसाय. हांव पिपल्स उच्च माध्यमीक विद्यालय म्हणजे मळा पणजी हांगा शिकता. आज हांव वाडते अपघात जबाबदार कोण ह्या विशयाचेर उलयतलें. जल्म आनी मरण हे प्रत्येक जिवाचे कोडू सत्य. जो मनीस ह्या धर्तरेर जल्म घेता ताका एक ना एक दीस हो संवसार सोडून वचचेच पडटा. पूण जितले स्वास थारावन ह्या धर्तरेर पावल दवरला तितले तरी कसलेच त्रास नासतना काडून मेळूंक जाय. सैमीक मरण येवपाक लेगीत पुण्य जाय पडटा अशेंच आतांच्या कलियुगान म्हणचें पडटलें. कितलींशींच जीव घेवपी दुयेंसां तोंड उगडें घालून मनशाक पळयतूच आसता. आनी जर दुयेंसां बादनात जाल्यार बादतात ते अपघात. एक गजाल तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आवय आपल्या भुरग्याक बरो करून यो रे बाबा अशें सांगून मोटरसायकलीन वतना निरोप दिता. कांय वेळान आपल्या भुरग्याक हॉस्पिटलान रक्तबंबाळ पळोवन त्या आवयचे काळीज कसल्यो यातना भोगता आसतले हाचो अनुभव कितल्याशाच कुटुंबांक दर दिसा येता. रस्त्यार जावपी गाडयांचे अपघात हे आयच्या काळाचे जीव घेणे सत्य जावन आसता. दिसभर दिसाळ्यान एक तरी अपघाताची बातमी ही कानार पडटा. ह्यो बातम्यो काळीज चिरून उडयतात. घरांतल्यान भायर सरिल्लो मनीस काम सोंपतकच धडधाकट घरांत परततलो काय ना हाचो हुस्को दर क्षणाक घरच्यांक जाता. सांज जाल्या उपरांत एकदां काय आपल्या मनशान घरांत पावल दवरलें की मागीर जिवान जीव घेता. वाडत्या अपघातांक कितलींशींच कारणां आसतात. अपघात हे सांगून जायनात पूण ते टाळप आमच्या हातान आसता. जागतीक आरोग्य संघटनेन काळजाची पिडा आनी काकर हाच्या उपरांत सगळ्यांत चड मरणाचें कारण अपघात म्हणून नोंद केल्ली आसा. पुराय जगान 37% मरणाचें कारण अपघात आसून 10 ते 20 वर्सांचे तरणाटे अपघाताक मरण पावतात. भारतात दर दिसा सहज 1240 अपघात घडटात आनी हाचे खातीर अपघातान जीव वचप ही एक व्हडली चिंतेची गजाल जावन तुमकां खबरूच आसतलें सोरो पिवन गाडी चलोवप, चड वेळ गाडी चलोवप, चड वेगान गाडी चलोवप, हेल्मेट घालप ना, सीट बेल्ट घालप ना, मदीं काळार गाडी चलोवप, सिग्नल आनी ट्रॅफिकाचे नियम पाळप ना ही अपघात जावपाची काही मुखेल कारणां आसात. तशें आवय बापायचो एक विसंगत दृश्टिकोन म्हणल्यार म्हज्या बापाक केटीएम घेवन दिली. ताची पिराय पळोवप ना, ताची मानसीक तयारी आसा काय ना हाचो विचार करनासतना ताका गाडी स्कूटर घेवन मोकळे जातात. अपघात टाळपा खातीर आमी खुबश्या गजालींकडेन लक्ष दिवचें पडटलें. येरादारी कायदे पाळूंक ना जाल्यार पोलिसांनी कडक कारवाय करपाक जाय. अशें केलें जाल्यार खुबश्या प्रमाणांनी अपघात कमी जातले. खासगी बस गाड्यांच्या ड्रायव्हरांक चड वेळ गाडी चलयली जाल्यार दोळो लागपाची शक्यता आसता. तेन्ना तांकां एक नियमीत वेळ मर्यादीत करून दिवपाची गरज आसा. वेळेची मर्यादा आखून दिली जाल्यार खुबश्या प्रमाणांनी अपघात कमी जातले. आनी एक समस्या म्हणल्यार रस्त्यार आशिल्ले होंडके.
सरकार रस्त्याची सुस्थिती सांबाळना, कच्चो माल वापरता तो उच्च त्या दर्जाचो नाशिल्ल्या कारणान रस्त्याची परिस्थिती रोखडीच बिकट आणि वायट परिणाम लोकांक भोगचे पडटा. रस्त्या वयले खड्डे चुकयता चुकयता मनीस आपलो जीव गमावन बसता. हे सगळे जाले पोलिसांनी आनी सरकारान दखल घेवपाच्यो गजाली. पूण एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमी ह्या गजालींचेर खुलायेन विचार करपाक जाय आनी हे बदल घडोवन हाडपाक जाय. प्रत्येक नागरिकान निराधारी कायदे पाळपाची गरज आसा. एक वेळार अशें लेगीत घडटा की मनशाची कसलीच चूक नासतना समोरचो येवन गाडी मोडटा. अशा वेळार ख्यास्त दोगांय जाणांक कितलीच भोगची पडटा. पूण कितलेय केलें तरी गेल्लो जीव परत मेळना. निमाण्या सुवातेचेर हांव इतलेंच म्हणटा, स्वता जगात आनी दुसऱ्यांकय जगयात. एक नागरीक म्हणून एकूच जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. आपलो जीव जपात आनी दुसऱ्याचो जीव ताच्या परसय चड जपात. देव बरें. देव बरें करूं आर्या. फुडलें सर्तक आसा प्रांजली पै खोत. प्रांजली पै खोत आनी प्रांजलीचे उपरांत स्वरांगी संदेश नायक हांणी तयार रावचें. तर सर्तकाचें नांव प्रांजली पै खोत. नमस्कार, हांव प्रांजली पै खोत, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेत 12वीचे शिक्षण घेता. आज हांगा उपस्थित आशिल्ले मानेस्त परीक्षक, शिक्षक आणि म्हज्या इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. 2022 म्हज्या खातीर खूप खुशयेचें वर्स. जाणा कित्याक तें? हय, हांवें 18 वर्सां पुराय केली. म्हाका अंदू मत मारपाचो हक्क मेळ्ळो. सरकार निवडूंक हांव पात्र जाल्याचें म्हाका खूब गर्व दिसलें. राजकारण म्हळ्यार कितें काय? थारायलें घरच्या वडांक विचारचें. जाप आयकली, सामकें थक्क जावन गेलें. काळजान धस्स जालें. राजकारण शी, कपलाचें तें राजकारण. मानेस्तानो, तुमची मान्यता घेवन हे कपलाचें राजकारण तरी कितें हाचो थाम घेवपाचो एक ल्हानसो प्रयत्न करता. भारत देश म्हळ्यार तरणाट्याचो देश. चडशे लोक तरणाटे म्हणजे 30-40 वयाचे आणि राजकारण म्हळ्यार देशाचो श्वास. जीवनाचो खंयचोय प्रश्न घ्या, तो राजकीय निर्णयाचेर निगडीत आसता. राजकीय आरोग्य बिगडल्यार देशाचे आरोग्य बिगडटा. पण दुःखाची गजाल म्हळ्यार लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक ज्या लोकशाही राजकारणान जन्म घेतला, तेच राजकारण आज एक व्हड प्रश्न जावन पडला. इश्टांनो, राजकारण शिकोवचें पडना. एक ल्हान भुरगो लेगीत वर्गाचो मुखेली जावपा खातीर आपल्या शिक्षकांकडेन वा इश्टांकडेन घोडयेर गुलाबीन उलयता. ते एक प्रकारचे राजकारणूच. सत्तेचो लोक मनशा कडल्यान राजकारण घडोवन घेता. साध्या ल्हानच्या कडलीचे हक्क आनी सत्ता गाजोवपाक घरची माय सून लेगीत एकामेका कडेन राजकारण खेळटा. मागीर येद्या व्हड देशाचे राज्य करपाक आनी सत्ता गाजोवपाक खंयचो राजकारणी वा पक्ष फाटीं रावता? इश्टांनो, राजकारण फक्त च्याचो घोट मारतना वा वर्तमानपत्र वाचताना चगळोवपाचो विशय न्हय. हो एक गंभीर प्रश्न. गोंयच्या राजकारणाचेर उलोवप जालें जाल्यार ते आयाराम गयाराम जावन पडला. ना तत्व ना कल्याण. सत्तेक लागून खंयच्याय पातळीर देंवता हे राजकारणी. ह्या क्षेत्रांत ना शिक्षण गरजेचें ना वाडटें वय. म्हातारो जालो तरी हांव जाणटो न्हय जाणकार म्हणून सत्ता गाजयता. राजकारणांत येतलो आनी टिकतलो जाल्यार जात पात धर्म भाशा प्रश्न भायलो भितरलो अशा लोकांच्या वाटे घालूंक आयल्यार पुरो. लोकांच्या भावनेचो बाजार मारूंक कळ्यार पुरो. निवडणूक लागीं पावतकीर लोक राजा जातात. 5 वर्सां जे राजकारणी तोंड दाखयना ते लोकांच्या दारांनी भोंवपाक लागतात. गांवच्या प्रत्येक जाणट्याचे पांयां पडटना तो खपना आनी लोकांक व्हड व्हडली आश्वासनां
सोरो मटण पैसे अशा आमिषाक भरून आईचे तरणाटे तांकां जी जी करता. अक्षरशः चाट्टाक म्हणल्यार लेगीत अतिताय जावची ना. आज हात गरम करतल्या आम्ही आमचे मत दिता, पूण फाल्यां तेच लोक आमचो फुडार उजो लावन नासयता हाची जाणीव आमकां केन्नाच जायना. राजकारणी खूप हुशार. जशी वायटी वेळेरूच काडून उडयना जाल्यार एक व्हड वास्तू काबार करूंक शकता, तशे हे आग स्वार्थी देशाक पोखरीत रावता. प्रत्येक राजकारणी आपापल्या मतदारसंघात आपल्या मताची तरतूद बेसबरी करता. वोट बँक म्हणटा ताका. कोण व्हडली संस्था स्थापन करता आनी भायले लोक तातूंत हाडून दवरता. तर कोण एका जातीचे वा धर्माचे लोक आपल्या वाठारांत एकठांय करता आनी तांकां मताची कार्डां करून दिता. गांवांनी गुंडलेकीत बशिल्ले आसता. गांवचे नीज लोक आमकां नाका जगाच्यो टाटावळी म्हणून घरांतूच रावता. पूण याद दवरा, जर एक राजकारणी भ्रश्ट आसा जाल्यार ताका निवडून हाडपी जनता तितलीच भ्रश्ट आसता. शिकिल्ले लोक जांकां निर्णय क्षमता आसता ते सरकारी नोकरी वा उच्च पदाचेर काम मेळोवपा खातीर मंत्र्याच्या दारांत भिकाऱ्याक वता. हेच कितें सणा परबी चवथ जावं दिवाळी ईद जावं नाताळ आनी पयशाची पाकिटां आनी कट्टण हाडून रोकडीच पावता मंत्र्याच्या दारांत. अरे सभाग्या, ताज्या कट्टणाचो नेवेद तुज्या गणपतीक दाखयलो जाल्यार देवाक सुद्धा प्रश्न पडटलो, कोणाक पावू, तुका काय ताका? राजकारण म्हळ्यार घराणेशाही जावन पडल्या. थोडी प्रतिष्ठीत घराणी आपल्या घरच्यांक आपलो राजकीय वारसदार करता. मागीर हाका लोकशाय कशी म्हणवका? उच्च शिक्षीत, निवड व्यक्तिमत्व, देशभक्त अशी मनशां ह्या क्षेत्रांत येवंक जाय. मागीर तो मनीस खंयच्याय जातीचो वा धर्माचो आसूं, तो निस्वार्थ आसप गरजेचें. असल्या मनशाक आमी निवडून हाडूंक जाय. म्हजें तर मत, भारतीय सैन्यान काम केल्या उपरांतूच ह्या क्षेत्रांत प्रवेश उक्तो जातलो अशी एक अट घालची. जवान देशा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिता आनी तोच देश काबार करतना ह्या मंत्र्यांक काडयेचें सुद्धा दुःख जायना. देशाक वाचयतलो जाल्यार बोकडी न्हय वाग जावचे पडटले, ना जाल्यार पाड पडून कपलाचें राजकारण म्हणून कपल्याक हात मारचो पडटलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रांजली. फुडले सुवातेर येता स्वरांगी संदेश नायक. फुडले सुवातेर स्वरांगी संदेश नायक. ताजे उपरांत एकता रोहिदास गांवकर हांणी तयार रावचें. एकूच सुचोवणी, सर्तक जेन्ना उलयतात त्या सुवातेर जर आनी कोणूय तुमचो शिक्षक जावं पालक त्या वेळार ऑनलायन आसा जाल्यार उपकार करून तुमच्या शेजराच तांणी बसचें न्ही, कारण एक एकदां आवाज इको जाता आनी हांगा तो आवाज क्लियर येना. समजा कोण ऑनलायन वता जाल्यार तांणी एकतर मातशें पयस किंवा दुसऱ्या कुडीक बसचें. देव बरें करूं. सर्तकाचें नांव स्वरांगी संदेश नायक. तुमकां सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. म्हजें स्वरांगी नायक. शाळेचें नांव बलराम उच्च माध्यमीक विद्यालय, अर्दफोंड, पैंगीण, काणकोण, गोंय. म्हजो विशय जावन आसा वाडटे अपघात. जबाबदार कोण? आयज संवसाराक अपघात वाडत आसात. आज संवसाराक अपघात वाडत आसात. अपघात खंय जावपाक शकता. म्हज्या विशयाचें नांव जावन आसा वाडटे अपघात. जबाबदार कोण? आयज संवसाराक अपघात वाडत आसात. अपघात हो खंय जावपाक शकता. अपघात कोणाचेर जावपाक शकता. जर तर स्वरांगी तूं परत सुरू करपाक शकता तुजो व्हिडिओ.
सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. म्हजें नांव स्वरांगी नायक. म्हज्या शाळेचें नांव बलराम उच्च माध्यमीक विद्यालय अर्दफोंड पैंगीण काणकोण गोंय. म्हजो विशय आसा वाडटे अपघात जबाबदार कोण. आयज संवसारभर अपघात वाडत आसात. एका ठरावीक अशा जाग्यार अपघात जाता अशें आमी म्हणपाक शकनात. अपघाताक लागून कितल्याशाच लोकांचो जीव वयता. अपघात फक्त धर्म, जात या गरीब आणि उच्चवर्गीय हे पळोवन जायना, जाल्यार तो कोणाचोय जावपाक शकता. एका देशातल्या तळांगणातलो मनीस धरून मंत्री मेरेन कोणाचोय जावपाक शकता. जगात सगळ्यात चड अपघात हे भारतात जातात आणि वर्साक हजारांनी लोकांचे मरण जाता. अपघात जगात चड अपघात हे रस्त्याचेर जातात आणि चडशे अपघात हे स्वतःच्या चुकीन जातात. काही वेळा वाहतूक लेगीत नियंत्रणात असना आणि कांय जाण सोरो पिवन लेगीत गाडयो चलयतात आणि विनाकारण दुसऱ्याचे जीव वता. कारण जो मनीस सोरो पिता ताचेर लक्ष जाग्यार आसना. अपघात जावपाचे पयले कारण म्हणल्यार चड वेगान गाडयो चलोवप. चडशे रातच्या वेळार लोक खूप वेगान गाडयो चलयतात कारण त्या वेळार रस्त्यार चडश्यो गाडयो आसनात. एखाद्या वेळार गाडी आड येवंक शकता आणि टक्कर जाता. जेन्ना गाडयो एकामेकाक आपटातात तेन्ना गाडयो चलोवपाचेर ताका तें भानच आसना. एखाद्या वाहनात जर स्पीड कमी केली ना जाल्यारूय गाडी उलटून पडटा. चडशा वेळा लोकांक ओव्हरटेक करपाची खूप संवय आसता आणि हे ओव्हरटेक करताना लेगीत खुबशे अपघात जातात आणि खूप लोकांचो जीव वता. पुलीस लेगीत या अपघाताक जबाबदार आसात कारण जे लोक चड वेगान गाडयो चलयतात तांचेर जर तांकां तलम लायत जाल्यार लोक वेगान गाडयो चलोवचे ना. प्रत्येक फावट दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे पयलीं आपली जबाबदारी कितें हें जाणून घेवपाची पहिली गरज आसा. आयज काळ बदलला. प्रत्येक फामिलीन 4 ते 5 गाडयो आसातच आणि दर एक मनीस गाडये बगर भायर सरना. जर आमच्या कडेन गाडयोच उण्यो आशिल्ल्यो जाल्यार आज हे इतले अपघात जायना आशिल्ले. आज इतले अपघात जायना आशिल्ले. गाडयाची गरज आसा म्हूण ही इतली बी आमी वापरूंक जायना. प्रत्येक गोष्ट जर गरजे भायर आमी वापरली जाल्यार ती गोष्ट खंय चड तेंप टिकना. आतां हे गाडयो इतले वाडटा करपाचें तरी कितें? सगळ्यांनी जरा स्वताक सांबाळून घेतलो आणि बरें करून चलले जाल्यार हे अपघात जावपाचेच ना. अपघाता फाटल्यान एक खूप व्हडलें कारण म्हणल्यार कितें? हे जे ट्रॅफिक लोक हे आडच गाडयो चलयतात हे आमी करचें न्हय. सांबाळून घेवप. आमी जर रोड क्रॉस करपाक रावले जाल्यार पयलीं गाडयांक वचपाक दिवप, मागीर चलत वता तेमी रोड क्रॉस करप. हे सगळें जरी आमी सांबाळ्ळे आनी बरें करून वागले जाल्यार हे अपघात जावपाचेच ना. हे अपघात थांबोवपाक आमी जाय तितलो आमच्या पर्यंत प्रयत्न करपाक जाय. देशातल्या दर एका मनशान जर आपल्या पर्यंत एक तर इल्लोसो तर प्रयत्न केलो जाल्यार हे अपघात थांबपाक शकतात. देव बरो करूं. देव बरें करूं स्वरांगी. फुडल्या सर्तका खातीर आनीक एक बारीकशी सुचोवणी. उलयता आसतना तुमी जेन्ना तुमचें भाशण दिता तेन्ना मदीं जर कसली तांत्रीक आडखळ आयली जावं कसल्या कारणा खातीर तुमचो व्हिडिओ बंद पडलो जाल्यार कांयच हरकत ना. तुमी काळजी करूं नाकात. व्हिडिओ परत सुरू करून ज्या मुद्द्याचेर तुमचें भाशण थांबिल्लें थंयच्यान तुमी कंटिन्यू करूं येता. सगळें परत म्हणपाची गरज ना कारण हांगा आमकां आवाज क्लियर येता. समजा आमकां काय आयकूंक येना जाल्यार तशें आमी तुमकां मुजरत कळयतली. तर व्हिडिओ जर तुमचो खंय मदीं बंद पडलो जाल्यार परत सुरू करून त्या थांबिल्ल्या मुद्द्या वेल्यान फुडें व्हरचें. देव बरें करूं. फुडलें सर्तक आसा एकता रोहिदास गांवकार. एकता रोहिदास गांवकार. एकता
तूं ऑनलायन आसा? परीक्षकांनी नोंद घेवची. आमी फुडल्या सर्तका कडेन वतात. जयराज राजेश देसाय. जयराज राजेश देसाय. सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो येवकार. म्हजें नांव जयराज देसाय आनी हांव सरकारी मल्टीपर्पज उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकता. कोविड, कोरोना, ओमरिकॉन ही नांवां आतां आमकां मरण येयसर याद उरतलीं. पयलीं भारतांत असली महामारी केन्नाच येवंक ना. कोरोना महामारीक लागून पुराय संवसार खवळून गेल्लो आसा आनी जिणेच्या सगळ्या मळाचेर ताचो खूब व्हड परिणाम जाला. ताचे परस चड खर परिणाम जाला तो शिक्षण ह्या मळाचेर. शिक्षण वेवस्था जी आसा ती सामकी हादरून गेल्ली आसा आनी ताचो परिणाम विद्यार्थ्यांचेरय जाला. मार्च 2020 ह्या वर्सा सरकारान लॉकडावन केलें. तेन्ना साकून आतां मेरेन ती परिस्थिती आसा ती आसा. 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां जायत आयलीं पूण कोरोनाची 3 वर्सां जायत आयलीं पूण कोरोनाची परिस्थिती अजून पर्यंत कांय सुदारना. आतां ऑनलायन शिक्षण वेवस्था सुरू जाल्ले कारणान बेगीन उठपाक वाज येता. घरा बसून बसून आमी सुस्तेलात. कसलें काम करपाक कंटाळो येता. परीक्षा पासून ऑनलायन म्हणटले की शिकपाची गरज पडना. ओपन बुक एग्जामिनेशनची पद्दत आमी आपणायला. 10वी तर आमची तशीच वाजेवन गेली आनी एक ताण आशिल्लो तो परीक्षेचो. 10वीची परीक्षा तर जालीच ना. आनी आमी 11वीक अशेंच पावले. उमेदीन आशिल्ले. 11वेक आमी वयतली, नवी इश्टिणी मेळटली, टिचर आसतली, पण तें स्वप्नच उरलें. आतां आमकां शाळेंत शिकपाची संवय गेल्ली. केन्ना प्रॅक्टिकल्साक बेगीन उठून आपयल्यार आमकां जिवार येतालें. दुसरें म्हणल्यार नोट्स तर आमकां टिचर धाडटाली. ते सुद्दां आमकां नोट्स प्रिंट काडून दवरपाक लेगीत बेजार येता. पयलीं शाळेंत मोबायल वापरल्यार बंदी आशिल्ली. मोबायल वापरतना मेळ्ळो जाल्यार टिचर मोबायल काडून घेताली. फोन फायन घालताली. पूण आतां सामकी मजा. आतां मोबायलचो वापर करून क्लास अटेंड करात, जॉयन फास्ट अश्यो मॅसेजी आमकां टिचर्सा कडल्यान मेळटा. आमी कितें करता जाणा तुमकां खबर आसा? आमी मोबायल घेतात, क्लास जॉयन करतात आनी मागीर गेम खेळपाक लागतात. व्हॉट्सएपचेर चॅट करतात. टिचरीन जर आमचें नांव घेतलें जाल्यार आमी नेटवर्क नाशिल्लो अशें जाप तांकां दितात. पयलीं टिचरीन उलयनाका म्हणटाली, पण आतां उलय म्हणून बोवाळ घालतात. घरा बसून आमी फक्त मम्मीन केल्ले बरे बरे पदार्थाचेर ताव मारतात. ह्या कोविडाक लागून भायर खेळपाक पासून लेगीत मेळना. आमी घरा बसून आमचें वजन 40 साकून 50 किलो जाला. आतां कपडे सुद्दां सारके फिट जायना. शिक्षका बाबतींत तर तशेंच घडलां की टिचर्सांक फक्त आमचें नांव खबर आसा, पण जर आमी तांकां भायर मेळ्ळी जाल्यार ती म्हणटा आमकां तूं कोण, खंयच्या वर्गाचो, नांव कितें. पयरचीच गजाल. म्हाका देवळान टिचर मेळ्ळी. तेन्ना हांव टिचरीक जाप दिली. टिचर म्हाका वळखना अशें करून पळोवपाक लागली. ह्या महामारीक लागून सगळें चित्र बदलून गेलां. पूण एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणल्यार पयलीं आमकां आमच्या आवय बापायचे शिक्षकाचे कश्ट दिसून रावनाशिल्ले. पूण आतां आमकां समजता की आमचे पालक आमच्या शिक्षणा खातीर कितली कश्ट घेताले ते. आमकां फोन जाय म्हटल्यार पयशे नासतना लेगीत सुद्दां आमकां फोन हाडून दिलो. तशेंच आमचे शिक्षक आमचे डिफिकल्टी सॉल्व करता, जाय तेन्ना कॉल करता, मेसेज करता, ती आमची सद्दां डिफिकल्टी सॉल्व करता. ताका लागून हांव त्या सगळ्यांचेर ऋणी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं जयराज. फुडले सुवातेर येता बाय श्रुतिका नायक. श्रुतिकाचे उपरांत रमा शेणवी हाणें तयार रावचें. परीक्षकांनी नोंद घेवची. बाय श्रुतिका नायक. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव श्रुतिका नायक. हांव रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकतां.
म्हजो आयचो विशय जावन आसा वाडटे अपघात जबाबदार कोण. सर्गेस्त गुरुनाथ बाब केळेकर आपल्या निमण्या स्वासा मेरेन मार्ग ही आपली संस्था चलोवपा खातीर आनी मार्गान घालून दिल्ले नेम लोकांक पावचे म्हूण वावुरले. आयचे वाडटे अपघात पळोवन आमकां गुरुनाथ बाबाचो पावला पावलाक उगडास येता. केन्ना तरी आमी जबाबदारेन वागतली. येरादारीचे नेमाचे पालन आमी केन्ना करतली. आदल्या काळान एका गांवांत 2 वा 4 चारचाक्यो आसताल्यो. आतां दर एका घरान दुचाकी नाजाल्यार चारचाकी आसताच. जश्यो गाडयो वाडटात तशे अपघात वाडटात. येरादारी खात्यान आमच्या गोंयांत कांय नेम केल्ले आसात, जाका आमी ट्रॅफिक रुल्स म्हणटात. 18 वर्सां पुराय जालो कोणूय हे नेम पास करतात आनी गाडी चलोवपाचे लायसन्स मेळयतात. पूण गाडी हातांत पडटकच रोखडेच हे नेम विसरतात. परीक्षा आसतात लायसन्स मेळोवपा खातीर ती कांय कडेन बेश्टीच नांवां. जर कोणी वळखीचो आरटीओ आसल्यार ती परीक्षा नासतनाच ते मेळटा. आटको मारपाक आपयता तांकांय तेंच. पूण हांवें चिंतपाक जाय, जर हांवें गाडी सारकी चलयली ना जाल्यार कोण तरी निश्पाप म्हज्या कर्माची फळां भोगतलो म्हणून. दिसले मडे आयले रडे ही म्हण आमच्या राज्यकाऱ्यांक लागू पडटात. बरोच व्हड अपघात जातकच आमी जागी जातात. 2 दीस व्हडलो बोवाळ जाता. तिसरे दीस जैसे थे. 2022 वर्स लागतनाच कितलेशेच भयंकर अपघात आमी गोंयांत पळयले. रातीन गस्त दिवपी पुलीस कोणाक म्हूण सांबाळटले सांगात पळोवया. ते तांचे कर्तव्य हे आमकां खबर आसा, पूण ते लेगीत मनीस हे आमी कित्याक विसरतात. मार्ग अभियानाचे वांगडी गोंयच्या सगळ्या शाळांनी वचून जागृताय करताले. 18 वर्सां पुराय जावच्या आदी भुरग्यांक गाडी दिवप कितले घातक हे समजायताले. पूण आमच्या पालकांक हांचेर परिणाम जाता वय. बापूय आपल्या पुताक घेवन वतना पुताच्या हातान गाडी दिवप हे बापायक व्हडपण दिसता. पूण तोच पूत कायदो मोडून गाडी चलयता हे पालकांक कित्याक समजना. अशे अपघात घडटा तेन्ना पालकांक जबाबदार धरपाक जाय. पिराय जावचे पयलीं आपल्या भुरग्यांक गाडी दिवपी पालकांक कडक ख्यास्त दिवपाक जाय. हाचे खातीर आमचे कायदे चड कडक जावचे पडटले. भ्रष्टाचार मुळासकट ना जावचो पडटलो. जाल्यारूच हे जिणेन परिस्थिती जावंक येता. हेल्मेट घालिनासतना जे चलयता तांकां पुलिसांनी सारकी शिक्षा सारके दंड दिवपाक जाय. जर कायदो आनी सुवेवस्था पाळपी जर मनीस कायदो मोडपाक लागलो जाल्यार सामान्य मनीस कोणाचे तोंडाक पळयतलो. गोंयांत येवपी पर्यटक आनी वांगडी हाडपी घुवळी वखदां आनी ह्या व्यसनांनी सांपडले आमचे तरणाटे हे आनीक एक मुखेल कारण. घुवळी वखदां सोरो पिवन गाडी चलयतल्यांचे आमचे कायदे कितें दंड दिता. असल्यांचे परवाने रद्द करूंक जाय. गाडी चलोवपाक दिवपाक जायना होच ताचो खरो दंड. फाटल्या दिसांनी गोंयांत पावला पावला गाडी चलोवन सोरो पिवन गाडी चलयतल्यांची चांचणी जाताली. अशी चांचणी सदां कित्याक जायना. येरादारीचे नेमाचे पालन न करप्यांक दंड कित्याक दिना. जर सदांच दंड दिवपाक पडल्यार कांय प्रमाणात मनीस शाणे जातले. असल्यांचे परवाने रद्द करून गाडी चलोवपाचे लायसन्स काडून घेतल्यार कांय प्रमाणात मनीस शाणे जातले अशी अपेक्षा करया. हे सगळे वाडटे अपघाताक आमीच सगळे जाण जबाबदार. एका हातान ताळी केन्नाच वाजना. सरकार करता ते नेमाचे पालन करप आनी जे येरादारीचे नेम मोडपी लोकांक जर कायद्या प्रमाणात सारकीच ख्यास्त मेळ्ळी जाल्यार हे चलत रावले जाल्यार आमी बदल करूंक शकतले. आयकात, आमी हे समजपाक जाय की आमी ह्या देशाचे जबाबदार नागरीक आनी ही भावना दर एकल्याच्या मतीन दवरपाक जाय. अशे मतीन दवरून आमी वागपाक लागले जाल्यारूच आमचे परिस्थितीन बदल जावंक येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय श्रुतिका. फुडले सुवातेर रमा शेणवी.
रमा उपरांत दिर्गा वासुदेव फडते हांणी तयार रावचें. फुडलो सर्तक रमा शेणवी. येवकार. म्हजें नांव रमा विराज शेळवी. हांव इयत्ता 11वींत डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगा शिकता. गोवा गोवा सोबीत आमचें शार, गोंयकारांचें सगळ्यान उक्तेदार. 1961 ह्या वर्सा गोंय राज्याक पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्ती मेळ्ळी आनी तेन्नाच्यान गोंयची दारां सगळ्या भारतांतल्या लोकां खातीर उक्ती जाली. जेन्ना एखादें धरण उक्तें जालें, काय जशें उदक सगळ्या वाटांनी व्हांवूंक लागता, तशेंच गोंयांत सगळ्या भारतांतल्यान पर्यटक येवपाक लागले. 1900 साला सावन 1961 पर्यंत गोंयाची लोकसंख्या पुणून जेन्ना गोंयाक सुटका मेळ्ळी तेन्नाच्यान गोंयाची लोकसंख्या 15 लाखां मेरेन पावली. गोंयांत सगळ्या वाठारांतल्यान लोक येवपाक लागले. गोंयाच्या रस्त्यावयली येरादारी वाडपाक लागली. येरादारीक आनीक एक दुखणें म्हळ्यार वाहनां चड आनी रस्ते ल्हान. पोर्तुगीज राजवटीन येरादारी सामकी उणी. एका गांवांत एक जावं 2 कारेरी यो वच करताले. आतां ते डांबरी रस्ते जाल्यात, पूण रुंदाय वाडूंक ना. वाहनां खूब आनी रस्ते ल्हान जाले. गोंया फाटल्या वर्सान खूब अपघात जाले आनी तातूंत शेकड्यांनी लोक सोंपले. ल्हान रस्त्याक लागून सोरो पिवन वाहन चलोवपाक लागून अपघातांचें प्रमाण दिशी वाडूंक लागलें. सगळ्याच गोंयच्या वाठारांनी अपघातांचें प्रमाण वाडत चल्लें. जायतीं कारणां हाका दिवं येतात. लायसन्स मेळूंक आतां व्हडलोसो त्रास पडना. जो ड्रायव्हिंग स्कुलाक शिकचे खातीर नांव घालता ताकाच ठरावीक पयशे सगळी वेवस्था करता. सोरो पिवन गाडी चलोवप तर सामकेंच सवयीचें जालां. भायल्या देशांनी 4 भाव पालखी घेवन गेले जाल्यार एक भाव सोरो घेना, कारण ताका गाडी चलोवची आसता. हांगा सगळेच भाव तर जातात आनी मागीर अपघात घडटात. रस्त्यार बायरमा, तुका म्हजो आवाज आयकूं येता जाल्यार परत एकदां रिस्पॉन्ड करचें. तुजो व्हिडिओ हांगा बंद जाला, आमकां तुजो आवाज येना. बायरमा, आमी कांय खीण वाट पळयतात, नाजाल्यार फुडलो सर्तक घेवन आमी तुजें नांव परत एकदां घेतात. बायरमा, रमाची गुगल मीट सद्या ते आमचे वांगडा जोडिल्ले ना. रमा जॉयन जातकच आमी कांय वेळान ताचें नांव परत घेतात. फुडले सर्तक आसा दिर्घा वासुदेव फडते. परीक्षकांनी नोंद घेवची. दिर्घा वासुदेव फडते आनी ताचे उपरांत चेतन वेळीप हांणी तयार रावचें. म्हजें नांव दिर्घा वासुदेव फडते आनी हांव खांडोळा सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकता. लोकां खातीर हे करतल्याक लोक समाज वावुरपी अशें म्हणटा. आपल्याक पडटा आनी आमी
आणि समाजाची सेवा करून बाय दीर्घा माफी आसची हांव मदीं आडखळ हाडटा तुका. तुमचो आवाज आमकां क्लियर येना. नेटवर्क इशू खातीर व्हिडिओ स्टक जाता आनी उलयता ते स्पश्ट हांगा आयकूं येना. दीर्घा तू परत जॉईन जाता, मिटींग सोडून परत जॉईन जाता. तुका नेटवर्क इशू आसा थंय? दीर्घा ओके. फुडलो सर्तक आसा चेतन वेळी. चेतन वेळी. चेतन ऑनलायन आसा? जालें. बाय दीर्घा तू परत जॉईन जाला. दीर्घा तू परत जॉईन झाला. तरी तुझा आवाज स्पष्ट येना. आम्ही फुडलो सर्तक घेऊन कांय वेळान परत तुझें नाव घेतल्यार जाता. तितले सर आमी फुडल्या सर्तका कडेन वळटात. तुका आनी खंय मातशे दुसरे सुवातेर वचून बरें नेटवर्क मेळटलें. बाय दीर्घा. हय आतां आयलो. म्हजें नाव दिव्या वासुदेव फडते आणि हांव खानोळ्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकता. लोकां खातीर लोकांची केल्ली कामां म्हळ्यारूच समाज सेवा आणि हे करतल्याक लोक समाज वावुरपी अशें म्हणटा. आणि हे करपाक आपल्या बोल्सान हात घालचोच पडटा. आणि हाच्या बदला मेळटा फकत एक पदवी, समाज वावुरपी. राजकारणाचो हो पयलो पावडो म्हळ्यार जाता. हाचोच अर्थ असो की समाज वावुरपी समाजसेवक रोखडोच राजकारणी जाता. आणि कित्याक जावचो ना? समाजाची सेवा करून आपले बोल्स खाली केल्ले आसता ताची भरपाई कशी जावं येता? राजकारण म्हळ्यार राज्य चलोवपाक जाय आशिल्लो कळाशो. आणि ह्यो कळाशो केन्ना आनी कश्यो चालीक लावप हे एकदां हातवळणीर पडले मागीर विचारूच नाका. तो राजकारणी राजकारणाचो वालवडो जाता. हांवें म्हणा तशें समाजकारण करून रिकामी केल्ली बोल्सां भरपाक राजकारणाचो आदार घेवचो पडटा. अशें आयच्या राजकारणाक पळोवन म्हणचें पडटा. भुरग्यापणान आमी भांगरा तांतयां दिवपी कमी हो धडो शिकिल्ले. आणि तातूंत एकेच फावटी भांगरा तांतयां मेळची म्हूण त्या कोंबडेक कातरपी मनीसूय तांकां नाशिल्लो. पूण आतां समाज बदलत आसा. कोमी पासून भांगरा तांतयां म्हणपाचो हावेस तसोच आसा. पूण कोमी कापप न्ही तर लोकांक लागीं करून कोमयेचे हायस दाखोवन. आतां राजकारणी कोमयो लागीं करपाचो खेळ म्हणटा. राजकारणी जावं मागीर तो पंच, सरपंच, नगरसेवक, जिल्हा परिषदचो प्रतिनिधी नाजाल्यार आमदार. दर एकल्याक आपलो फास सरभोंवतणी आशिल्ल्या लोकांचेर घट्ट आवरपाक खोस भोगता. आणि समाज सेवेच्या नांवान हे राजकारणी मागीर ल्हव आपल्या घरच्या लोकांक राजकारणाक हाडटा. तांकां पयशांचो उणाव आसना. पूण राजकारणांतलो वालगडो जातलो जाल्यार तेक्याची चड गरज आसता. आणि हो तेको घरच्या घरा मेळटलो हाचेर विश्वास दवरून मागीर ते आपल्या बायलांक, भुरग्यांक, भावाक, भयणींक राजकारणांत हाडटा. आणि आता तर उठ-सूट आपल्या घरकान्नीक राजकारणांत हाडप हे जण एका राजकारण्याची प्रतिष्ठा जावन पडल्या. आणि त्या खातीर मागीर ते कोणाचेर खोट मारपाक कमी करिना.
आणि हाचो प्रत्यय ल्हान ल्हान राज्यांनी चड दिसून येता. एकदाची घरकाम राजकारणात आयली की लोकांकडेन संपर्क दवरपाक तांकां एकदम सोपे जाता. आणि जसो लोक संपर्क वाढलो मागीर विचारूच नका. लोकूच हो आणि बायलांक म्हणजे कपलांक निवडणूक लढोवपाक कोमार काडटा. घडये हातून राजकारणाचो असो विचार आसूं येता की दोगां भितरल्या एकल्याक काय किस जाले जाल्यार खंयची सत्ता भायर वचची न्ही. ह्या कपलांच्या राजकारणात दादलो मनीसूय चडशा प्रमाणात आपल्या बायलेक ह्या खेळान उडटात. हातून अपवादूय आसूं येता. बायलेकूय बी आपल्या घोवाचें काम पळोवन राजकारणात देवपाची उमळशीकूय येवं येता. ल्हान ल्हान राज्यांनी हे कपलांचे राजकारण घराणेशाही रुजोवपाक लागल्या आणि हातून दुबावूच ना. आणि हाका सर्वस्वी लोकूच जबाबदार आसा. हायस खावपाच्या हावेसान खर्चानी जशी गल्लीत फारावता तीच गत ह्या कपलांच्या राजकारणाची जाल्या. अशें म्हणूं येता हे कपलांचे राजकारण काय कपलाचे राजकारण. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय द्रिघा. फुडले सुवातेर येता चेतन वेळी. चेतन ऑनलायन आसा जाल्यार प्लीज रिस्पॉन्ड कर. परीक्षकांनी नोंद घेवची. आमी फुडल्या सर्तका कडेन वळटात. प्राप्ती नायक. प्राप्ती उपरांत प्रभू भामरे अनंत राजेश हांणी तयार रावचे. फुडले सर्तक प्राप्ती नायक. प्राप्ती ऑनलायन आसा? येस. फुडले सर्तक प्राप्ती नायक. देव तुमकां बरी सकाळ दी. म्हजें नांव प्राप्ती अमोल नायक. हांव श्री शांतादुर्गा देव तुमकां बरी सकाळ दी. म्हजें नांव प्राप्ती नायक आनी हांव श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालय दिवचल हांगा शिकता. म्हज्या विशयाचें नांव आसा कोंकणी चळवळ बदलते प्रवाह. गोंयचो इतिहास सांगता गोंयकारांनी गोंयाचेर राज केलें ना, अधिकार चलयलो ना. गोंया भायलो कोणूय राजा आनी गोंयकार ताची प्रजा अशेंच चल्ले. भोज, सतवाहन, शिरहार, राजकोट ह्या राजांनी गोंयाचेर राज्य केलें. पूण गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंयकारांक हक्क चलोवपाक मेळना. स्वराज्य मेळिल्ले भशेन जालें पूण राज्य चलोवपाचो पूर्ण अधिकार गोंयकारांक मेळना. हो अधिकार तांकां 25 वर्सां आनी 5 म्हयन्यांनी मेळ्ळो. उपरांत घटक राज्याच्या दर्ज्याची मागणी वयर सरली. सरकारा कडसून न्हय तर ही मागणी लोकां कडसून वयर सरली. राज्यांक लोकांक बाकीच्या राज्यांक जे संविधान अधिकार दिता तेच अधिकार आपणाक मेळिल्ले जाय आसले. त्या खातीर ओपिनियन पोल आयलो. लोकांक कोंकणी भास जाय आसली आनी गोंयाक महाराष्ट्रा वांगडा विलीनीकरण नाका आसलें. 1967 वर्सा जाल्ल्या ह्या ओपिनियन पोलान आमची गोंयकाराची राजकीय अस्मिताय घटमूट केली आनी 4 फेब्रुवारी 1978 वर्सा विधानसभेत पास केल्ल्या राजभास कायद्यान गोंयची संस्कृतीक अस्मिताय स्पश्ट केली आनी 30 मे 1887 वर्सा पूर्ण अर्थान स्वराज्य मेळ्ळें. ही कोंकणी भाशेची चळवळ सोपी नासली. एक गटराष्ट्र करपाक आनी कोंकणीक राजभास करपाक खूब अरिश्टां आयलीं. कांय जाणांक वेगळें राज्य जाय आसलें तर कांय जाणांक गोंय महाराष्ट्रा वांगडा विलीनीकरण जाय आसलें. कांय जाणांक कोंकणी भास जाय आसली तर कांय जाणांक मराठी भास जाय आसली. गोंयाक कोंकणी भास मेळ्ळी खरी पूण आमची आयज काल कोंकणी भास उलयता ती आमकां सामकी कमी. पूण आमकां कोंकणीत उलोवंक लज दिसपाक लागल्या.
आमकां इंग्लिशीन उलोवचें कशें दिसता. आपूण बरो शिकिल्लो आसा तें सुद्दां आमकां जर सिद्ध करतली जाल्यार आमी कोंकणी भाशेचो प्रयोग करता. गोंयकारपण सांबाळपाची भास जाल्यार पोटान आसा. ताच्या पोटान जर गोंयकारा विशीं अभिमान आसत जाल्यार ताणें भायल्यांक भिवोवपाची गरज ना. जशें आमी भायल्या खंयच्याय प्रदेशान वता थंय आमी कोणाय वांगडा उलयतलो जाल्यार तो आमकां त्या आपणाच्याच भाशेन उलोवन दाखयता. तो आपणाची भाशा उलोवपाक लजना. पूण आमी गोंयकार कोणाय वांगडा उलयतलो जाल्यार कोंकणी भास उलोवंक लजता. आमी ताका इंग्रजीन वा हिंदीन उलोवन आमी तशें करप ना. आमी आमची भास लजनासतना उलोवंक जाय. फाटलीं 50 वर्सां सावन गोंयांत खूब उदरगत जाल्ली आसा आनी लोक कोंकणी उलोवपाकूय आतां लजनात. हॉस्पिटलां शाळा नवी जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली फक्त गांवांत नाशिल्ल्यो, फक्त शारांत आशिल्ल्यो, पूण आतां ह्यो गजाली गांवांत सुद्दां सुरू जाल्या. गांवांत वीज आयल्या आनी नळ देखीत आयल्या. गोंय आमचें सामकें सोबीत, तें झाडां पेड्यांनी नाटलां. शितळ वारें, म्होंवां फुलांचो परमळ सगळीकडे दिश्टी पडटा. तें आमी सगळें तिगोवन दवरूंक जाय. हें सांगपाचो इतलोच उद्देश की आमी गोंयाचें सगळें तिगोवन दवरूंक जाय आनी कोंकणी भाशेचो वापर चडांत चड करूंक जाय. हो विशय घेवपा फाटलो मुद्दो होच की आमी गोंयकारांक सांगूंक सोदता की कोंकणी भास उलोवंक लजनाकात आनी ताचो जाता तितलो चड उपेग करात. जय गोवा, जय भारत. देव बरें करूं प्राप्ती. फुडले सुवातेर येता प्रभू भामरे अनंत राजेश. प्रभू भामरे अनंत राजेश. फुडल्या सुवातेर साहित्य बांदोडकर हांणी तयार रावचें. साहिल बांदोडकर हांणी तयार रावचें. नमस्कार, म्हजें नांव अनंत राजेश प्रभू भामरे आनी हांव मुश्टीफळ उच्च माध्यमीक विद्यालय हांगा शिकता. पॉलिटिक्स आनी हांव आयज कपलाचें राजकारण आयज ह्या विशयाचेर उलयतलों. पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम बट इट इज अ सिरियस बिझनस अशी इंग्लीश भाशेची एक व्हड म्हणणी आसा. पूण कित्याक तुमी ह्या म्हणणेचो अर्थ जाणा? ह्या म्हणणेचो अर्थ म्हणल्यार राजकारण जें आसा तें एक टायमपासा खातीर खेळिल्लो खेळ न्हय, पूण राजकारण हो एक व्हडलो धंदो. पूण राजकारण केन्नाच्यान आयलो पळोवया. सगळ्यांत पयलीं आमकां राजकारण राजा वा राणी हांच्या रुपान दिसतालो जेन्ना राजा वा राणी पुराय देशाचेर राज्य करताले. पूण जसो वेळ जायत गेलो तशें राजकारण व्हडलें जायत गेलें आनी आमकां आमचे आयचे राजकारणी मेळ्ळे. 1949 वर्सा जेन्ना भारताचो संविधान स्थापीत जाल्लो तेन्ना संविधानान बरयल्लें कशें भारताचें पुराय राजकारण घडटलें. पूण कित्याक आजकाल कोण त्या संविधानाक पळयता? ऑक्सफर्ड डिक्शनरी आमकां सांगता की राजकारण म्हणल्यार सत्तेत आशिल्ल्या पार्टीन देशा खातीर आनी देशाच्या लोकां खातीर केल्लें वावर आनी काम. पूण कित्याक आजकाल कोण राजकारणी देशा खातीर काम करता आनी देशा खातीर वावुरता? आजकाल राजकारणात आमकां फक्त भ्रष्टाचार दिसतात. वता थंय फक्त भ्रष्टाचार. इलेक्शना पयलीं राजकारणी सांगता आनी व्हडले व्हडले वचन करतात, पूण इलेक्शन जातकच आनी निवडून येतकच ते सगळे वचन विसरतात. बेरोजगारी पयस करतले म्हणटात, पूण निवडून येतकच सगळीं कामां विकून दितात. लोकांक घरां दितलीं अशें म्हणटात, पूण निवडून येतकच लोकांचे अजिबात विसरतात. रस्ते बरे करतले म्हणटात, पूण निवडून येतकच रस्त्याचे विचार आपल्या मनात लेगीत प्रवेश करपाक दिना. आनी लोकांचे जीवन बरे करतले म्हणटात, पूण निवडून येतकच लोकांचे सारखे विसरतात. हे आनी बाबा म्हाका सांगात कसले कपलाचे राजकारण? आतां आमच्या गोंयाकूच पळयात. आतां फाटल्या 5-6 म्हयन्यांच्यान गोंयान इलेक्शनाची चळवळ सगळ्याक आशिल्ली. ऑक्टोबरान इलेक्शनाक 5 म्हयने उरिल्ले तरी सगळ्याक व्हडले व्हडले बिलबोर्ड आनी व्हडले व्हडले बॅनरां लावपाक चालू केली. आतां व्हडली व्हडली बॅनरां लावपाक चालू केली. इतलेंच न्हय तर पुराय वर्सा जे राजकारणी खंयच नाशिल्ले ते अकस्मात इलेक्शनाच्या वेळार खंयच्यान तरी प्रकट जाले. सगळ्याक वता ते दीस रात इलेक्शनाचे भाशण, कॅम्पेनिंग, मोहीम आनी नाका आशिल्ले वचन आमकां दिसताले. इतलेंच न्हय तर अशें म्हणटात की कांय राजकारणी वोट लेगीत विकते घेताले. आतां म्हाका सांगात, कितें खरेंच इतली प्रसिद्धी करपाची गरज आसा? कितें खरेंच इतले युट्यूबार आनी इंस्टाग्रामाचेर ऍडी घालपाची गरज आसा? ना. कित्याक तर खरो राजकारणी तो आसता जाका लोक आपल्या मना काळजांतल्यान निवडून हाडटा. खरो राजकारणी तो आसता जाका लोक आपल्या मनांतल्यान मत दिता आनी आपल्या मनांतल्यान निवडून हाडटा आनी जाणा की हो आमची आनी आमच्या देशाची रक्षा करतलो.
फक्त गोंयांतच न्हय तर भारतात लेगीत राजकारणाची हीच स्थिती आसा. हय, 150 कोटी लोक आशिल्लो देश सांबाळप एक सोपें काम न्हय. पूण आमच्या राजकारणांनी या देशाच्या आणि देशाच्या लोकां खातीर भरपूर कश्ट करून वावरूंक जाय. आज 2022 वर्सान लेगीत आमकां भारतात 7% बेरोजगारी दर पळोवंक मेळटा. इतलेंच न्हय तर गरिबी म्हणल्यार भारताचें दुसरें नांव. 3 लोकांतले 2 लोक भारतात गरीब आसता. 70% लोक भारतात 150 रुपया कितान कमी पैसे दिसाक कमयतात आणि 30% लोक भारतात 90 रुपया कितान कमी पैसे दिसाक कमयतात. आता म्हाका सांगा, जे राजकारण असल्या लोकांची मदत करूंक शकना ते आनी कसले कपलाचे राजकारण? देखून आमच्या राजकारण्यांनी ह्या लोकांची मदत करपाक वावुरपाक जाय. आणि फक्त भारतातच न्हय तर पुराय विश्वान लेगीत राजकारणाची हीच स्थिती आसा. नॉर्थ कोरियान तर म्हणटात की तांच्या राजकारणाक लोकांनी देव कशे मानूंक जाय, नाजाल्यार तांकां दंड मेळटा. ती 2022 वर्सात लेगीत नॉर्थ कोरियान लोकांक इंटरनेट भशेन मूल्य सुविधा प्राप्त ना आणि ती आपल्या नेता विशीं एक शब्द उलोवंक शकना. तर ह्या सगळ्या राजकारणाचे एक उपाय तरी आसा. हय, तो उपाय म्हणल्यार भ्रष्टाचार नष्ट करप. आमच्या देशान आणि आमच्या राज्यान भरपूर बरे राजकारणी पळयल्यात. देखून सगळ्या राजकारण्यांनी हांचो देख घेवन त्या राजकारण्या भशेन भ्रष्टाचार करिनासतना लोकांची सेवा करूंक जाय. इतलेंच न्हय तर आमी लोकांनी लेगीत हुशार आनी सादूर जावपाक जाय. आमी लोकांनी खास कर तरणाट्यांनी, कित्याक तर तरणाटे ह्या देशाचे भविष्य, तरणाट्यांनी चिंतून लोकांक मत दिवपाक जाय आनी तांच्या जाळान फसूंक जायना. जेन्ना लोक हुशार जातले तेन्नाच भ्रष्टाचार नष्ट जातले आणि राजकारण शुद्ध जातले. धन्यवाद. देव बरें करूं अनंत. फुडलो सर्तक आसा साहिल बांदोडकर. साहिला उपरांत सानिया नायक हांणी तयार रावचें. परीक्षकांनी नोंद घेवची. साहिल बांदोडकर. नमस्कार, माझे नाव साहिल सतीश बांदोडकर. श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकपी 12वीचो भुरगो. आनी बाकी राहिला वयर न्यावेक अपघात पयलो. हसतलो करतो एक सादारण 19-20 वर्साचो. पडटाच खलास. उदक सुद्दां मागून पावलो ना. खरें म्हणल्यार न्ही म्हाका कितें दिसता, ह्या वयार भुरग्याक गाडी दिवप हेंच चुकीचें. सामकेंच जाता. पूण ते भुरगे आयकतात खंय? ते भुरगे आपल्या आवय बापायचे खंयच आपल्या फुडाराचो लेगीत विचार करिनात. वारें वता न्ही तेंच्या कानान सामके, अरे PS म्हणून तगले रेल्वे सुद्दां घालिनात ते. म्हाका एक सांगा, ही रोजां वखदां खंय? आणि सगळ्यात महत्वाचे जितो उरल्यारच हिरो जाता मरे. पिक्चर पयलो धूम सारको लागले हिरो जावपाक. हो परिकोर 19-20 वर्साचो. ताचे कडेन लायसन तरी आशिल्लें. ना परवा न्ही आमी 14-15 वर्साच्या भुरग्याक एक्टिवा घेवन येतना पयलो. अशें म्हाका लागनाशिल्लें ताका विचारपाक. मनीसपण न्ही म्हणून ताणें विचारलें. हांवें ताका चोय हाडायलो आनी विचारलें, बाबा चलोवपाक कळटा मरे तुका? जाल्यार तो म्हाकाच परत विचारता, भाई ही मरे एक्टिवा, गियर बायक न्हय, फक्त एक्सिलेटर ओडपाचो आणि ब्रेक दामपाचो. जालें. थोडक्यान म्हाका ताणें सामको फाफडून तोडयल्ल्या भशेन म्हणलो. म्हाका असल्या भुरग्यांचो राग येताच, पण त्यांच्या पेक्षा चड त्यांच्या आवय बापायचो येता. भुरग्यांक एक अक्कल नाच म्हणून येता, पण त्यांच्या आवय बापायच्या अकलेक कितें जाला? तर सगळे रस्ते अपघातांत चाबडो दिसान दीस वाडत चल्ला. रस्त्यार वळखी आसा, खड्डे आसा, वळणां आसा, असल्यो पाटयो तर आमकां दिश्टी पडच ना. आणि पाटयो आसल्यो जाल्यार नियमांचे आनी कायद्यांचे पालन करपी थोडेच 50-50 40 लोक आमकां सांपडटात. थोडे लोक तर रेसी लायना. तेंची रेस खंय? भर रस्त्यार. हे कशें जातलें? पडटा न्ही तुमकां? थोडे तर चले सामकेच कितें तरीच करता. चलयांक इम्प्रेस करपा खातीर गाडी चलयता वयर काडटा. पडटात मागीर. फुट्टा तेंची तकली. मागीर आयुश्यभर आगळ्या लागून भोंवत आसता. थोडे न्ही सरकारान सिग्नलां घातल्यात तरी, पण त्या सिग्नलां पाळपी थोडेच आसा. थोडे जाण तर सिग्नलां पाळनासतना सोडून दितात गाडी आनी आपल्या बरोबर फुडल्याकूय घालतात पळय. थोडे तर सामकेच विशपणा करतात. सोरो पिवन गाडी चलयतात. म्हाका सांगा, सोरो पिवन गाडी चलोवप हे घातकूच न्ही.
म्हणून म्हणटा आमी चड जबाबदार. सरकारान हेजेर आतां कितें करूंक जाय, प्रत्येक जाग्यार पुलीस दवरपाची गरज आसा. पुलिसांचे कितें तें तुमी जाणाच न्ही, कोण जे कायदे मुद्दा पळय तांकां दुपटीन फायन मारूंक जाय. जेणे करून कितें जातलें, सरकारा कडेन पयसो येतलो आनी सरकारा कडेन आयिल्ल्या पयशान सरकार जाग्यार पाटयो लावपाक शकतले. जशें की फुडें शाळा आसा, अपघाताची शक्यता आसा, वयना आसा, असल्यो पाटयो लावपाची न्ही खूब गरज आसा. आनी जर पयसो उरलोच न्ही जाल्यार सरकार तो रस्ते सारके करपा खातीरच व्हरतलो न्ही. आनी सरकारान जर रस्ते सारके केले जाल्यार त्या रस्त्यांचेर मद्दी बसपाक गोरवां आसाच न्ही. त्या गोरवांचे आनी कितें करपाचें तो बाबडो देवूच जाणा. पण म्हाकाय कितें दिसता जाणा, सरकारान न्ही ती गोरवां कोणाची मालकीची पळय त्या मालकाक पयलीं ख्यास्त दिवंक जाय. जरी तो मालक आयकना न्ही जाल्यार त्या गोरवांक काडून सरळ सुरक्षीत गोशाळेंत पावोवंक जाय. ते केल्यार कितें जातलें जाणा, रस्त्यार गोरवांची येरादारी कमी जातली. आनी विसोलोच हांव म्हाका एक सांगा, तुमकां विचारपाचें उरलें, गाडी चलयतना फोनार उलोवप गरजेचें ना न्ही? मागीर हे सगळे लोक गाडी चलयतना फोनार उलयतात कित्याक? चूक जाली, जाणा हांव फोनार उलोवप गरजेचें, थोडे फोन खूब म्हत्वाचे आसता. पूण जर इतलोच म्हत्वाचो आसा जाल्यार गाडी 2 मिनटां सायड काडी रस्त्याच्या सायडीन घालाय न्ही. पण तें कशें जातलें, वेळ जाता न्ही तांकां. प्रत्येकान न्ही नियमांचें जर थोडें सुद्दां पालन करीत न्ही जाल्यार व्हडा प्रमाणांत न्ही अपघात जावपाचे कमी जातले. सरकारान प्रत्येक इस्कॉलान वचून भुरग्यांचेर हे संस्कार करूंक जाय की बाबा ट्रॅफिक रुल्स कितले म्हत्वाचे, ते कशे पाळप हे सगळें तांकां शिकोवपाची गरज आसा. 5-10 मिनटां बेगीन भायर सरात न्ही. जाणा तुमकां उशीर जाता म्हणूनच तुमी वेगान वतात. पण 5-10 मिनटां जर बेगीन भायर सरले जाल्यार उशीर जातलो ह्या भंयान वेगान वचची गरज पडची ना. आनी जेणे करून वेगाचेर सुद्दां ताबो उरतलो. जर प्रत्येक आमच्या सारख्या सामान्य मनशान प्रत्येक जाणान जर म्हणलें न्ही हे वाडटे अपघात जबाबदार कोण, हांव जबाबदार, अशें जर दर एकल्यान म्हणत न्ही जाल्यार खुबश्यो गजाली हातीन येतल्यो. नाल्यार आमकां संवय आसाच आमची चुकी सरळ दुसऱ्यांच्या धुकलून दिवपाची. मातसो विचार करून पळयात. हांव सांगता तेतून तथ्य आसा, विचार करात. आमीच सांबाळूंक जाय सगळे. धन्यवाद. देव बरें करूं साहिल. फुडले सुवातेर सानिया नाईक. सानिया उपरांत अनुषा मदल्यार हांणी तयार रावचें. आतां येता सानिया नाईक. म्हजें नांव सानिया नायक. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायर सेकंडरी स्कूल हांगा शिकता. वाडटे अपघात जबाबदार कोण? आयज काल आमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच की सरकारान कितलेशेच रस्त्याची कामां सुरू केल्या. लोकांचे सवलते खातीर पूल बांदल्यात वा बांदतात. ह्या बांदकामाचो सध्या तरी जनतेक त्रास भोगचो पडटा, तरी जनतेच्या फुडाराच्या दृश्टीन हिताचे आसा. अपघाताचे प्रमाण खरेंच वाडला काय उणें जाला हो एक प्रश्न जाता. भारतांत दर 1 मिनटाक एक अपघात जाता आनी दर एक वरा भितर साबार 16 लोक तरी मरणाच्या दारात पावतात. 2019-20 ह्या वर्सा जेन्ना कोविडाची महामारी चालू आशिल्ली त्या वेळार लॉकडावनात अपघाताचो प्रमाण देंविल्लो. 44% अपघाताच्या प्रमाणात उतार जाल्लो. गोंय हे एक पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा भोंवडेकारांची रीग आसता. देश विदेशाचे लोक हांगा भोंवपाक येतात आनी गोंयांत वाहन भाड्यार दिवपाची सोय आशिल्ल्यान पर्यटक गाडयो पयशे दिवन भाड्यार घेवन गोंयांत भोंवतात. पूण गोंयचे रस्ते तांकां वळखीचे नाशिल्ल्यान तांच्या वेगाचेर कसलेंच नियंत्रण नासता. तशेंच वन वे, नो एंट्री असल्या
गजालींचे पर्यटकांचे लक्ष असना, कारण भायल्या राज्यांनी काय कडेन असले नियम पाळिनात आणि आमी गोंयांत ते पाळटात. इतलेच कित्याक गोंयांत सोरो, काजू, फेणी हे सवाय मेळटा आणि हे पिवपाक मनाय नाशिल्ल्यान कांय पर्यटन ताचो गैरफायदो घेतात आणि सोरो पिवन गाडी चलयतात. हाचो परिणाम अपघात. तशेंच कांय जाण चलयांक पळोवन वेगान गाडी चलयतात आणि हाचो परिणाम अपघात. आजकाल गोंयांत गाडयांचे रीक वाईक लागला. पार्किंग मेळपाक कुस्तार जाला. ह्या गाडयांचे निमंत्रण दवरपाक येरादारीचे सिग्नल आसा. थोडे सिग्नल पडटा तेन्ना खरे तर रावप आसता, पूण कांय हुतहुते लोक हळडुवे सिग्नल आसल्यार लेगीत मुखार वतात आणि अपघाताचे कारण ठरतात. हे सगळ्या परिस्थितीक सानिया, बाय सानिया, तू ऑनलायन आसा? हे सगळ्या परिस्थितीचो जबाबदार कोण? आमी त्या देशाचे नागरीक काय आमी निवडून हाडिल्लो सरकार? सरकार आमच्या खातीर नवे नवे रस्त्याचे बांदकाम करतात. बाय सानिया, तू कंटिन्यू करता? नेटवर्क इश्यू आसा जाल्यार आमी फुडलो सर्त घेवपाक शकतात. मातशें रिस्पॉन्ड कर. तू ऑनलायन आसा? बाय सानिया, आमी फुडल्या सर्तका कडेन वळटात. फुडले सर्तक आसा अनुषा मुदलियार. अनुषा उपरांत इनिका च्यारी हांणी तयार रावचें. नमस्कार, म्हजें नांव अनुषा मदल्यार, सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय मास्तिमळ काणकोण शिकता 12वी कला शाखा. म्हजो विशय आसा वाडटो अपघात जबाबदार कोण? अपघात हे उतर आयकना फुडें म्हज्या आंगार कांटो येता. वतात थंय अपघात वाडटा आसता. टीव्ही, खबरपत्रां हाचेर तर सदांच ते आयकूंक मेळटा. आयज हांगा कोण पडलो, काल थंय कोण पडलो, ताची गाडी फुटली, हाची तकली रस्त्यार बसली, आदी हे आयकून वाज येवपाचे, अपघात घडपाचे, अशें टाळचे हे मात कोणूच चिंतपाक वचनात. तर हांगा वाडटे अपघात आनी जबाबदार कोण हें सांगपाक बोगूच कठीण आसा. अपघात हो असो शब्द जावन आसा जो सगळ्याच वळखीचो. ल्हान व्हड, जाणटी तरणाटी लोक अपघात सांपडटात.
हाका दोष कोणाचो तो कोणाच खबर नासता. एखाद्या वेळार ड्रायव्हर फास्ट असू शकता, ना जाल्यार भुरग्याची चूक असता. अपघात घडटा जेन्ना त्या जाग्यार अशी गर्दी जाता जणूय थंय लोकांक कितें तरी वाटप चल्ला. कोणूच लोक मुखार दुसऱ्याक मदत करूं शकना. तो ते नाटक पळयतना आनी मुखार सरना. ट्रॅफिक रुल्स गव्हर्मेंटान लोकांचेर लागू केला. ते खूप गरजेचे आसा. हे रुल्स सगळ्यांनी पाळूंक जाय. रस्त्यावयले अपघात हे आता कांयच न्ही अशें जालात. लोक जशे नव्यो नव्यो गाडी घेतात तशे तशे अपघात वाडटा आसता. व्हडल्या शारांनी तरेतरेच्यो गाड्यो आसतात. ताका लागून थंय लोकांक चड जाता आनी रस्ते कमी पडूंक लागतात. हाका लागून रस्त्याचेर चड अपघात जावपाची शक्यता आसा. तुम्ही जेन्ना पेपर हातान घेता तेन्ना पेपराक एक ना जाल्यार दोन तरी अपघात आमकां सदांच वाचूंक मेळटा. हाका लागून संवसाराक एक वेगळेच वळख लागता. वर्सां वर्सां कितलेशे लोक मरण पावता आनी आमी हे अपघात कमी करूंक जाय. रस्त्यार अपघात जावपाचे कितली कारणां असतात. एक म्हटल्यार गाडयेत भरून लोकांक व्हरप, सामान भरून व्हरप. जेन्ना गाडी ओव्हरलोड जाता तेन्ना ते अपघात घडटा कारण ताबो चुकपाची शक्यता आसा. लोकांक गाडी चलयतना पदां आयकून ड्रायव्हिंग करप, मोबायलार उलोवप तेन्ना ताचो ताबो वाचूंक अपघात जावंक शकता. थोडे लोक सोरो, ड्रग्स घेवन रातीचे गाडी चलयतना आनी दुसऱ्या लोकांची जीव त्रासात घालतात. असल्या लोकांक पुलिसांनी ताचे लायसन्स काडून घेवपाक जाय. अशें केल्यार अपघात थोडे कमी जावंक येता. केन्ना केन्ना अशे अपघात जाता ते आमकां पळोवंक जायना. गाडीचे पुराय पिठो चकनाचूर जाता. लोकांचे हात पाय मोडटात. लोकांची तोंडां लेगीत पळोवंक मेळना. रस्त्याचेर अपघात जावपाचे म्हटल्यार रस्ते सारके नात. एक म्हटल्यार रस्त्याचेर सगळे कडेन फोणकुलां पडिल्ली आसतात. लोक ही फोणकुलां चुकयतना गाडी घेवन सकयल पडटात. आतांचे रस्ते बांदतात ते कॉन्ट्रॅक्टर खडी आनी रेव बरी क्वॉलिटीची वापर करना आनी ताका लागून रस्त्याचेर फोणकुलां पडटात. गव्हर्मेंटान जे लोकांक रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता तांकां बऱ्यांतलो बरो मटेरियल वापरून रस्त्याचे तयार करूंक जाय अशें सांगूंक येता. वाडट्या अपघाताचो कारण आयचे पालक आसूंक येता. आयज कालाची ल्हान ल्हान भुरगीं 18 वर्सां जावच्या पयलींच गाडी चलोवंक शिकतात. तांचे आवय बापूय तांकां तांच्या जल्मदिसाक नवी गाडी घेवन दितात. पूण ही दिल्ली वस्त आवय बापाक मागीर खूब म्हारग पडटा. आयचे चली चलयो स्कुलाक कॉलेजीक वयतना गाडी घेवन वतात. व्हड बापायली भुरगीं गाडी घेवन येतात म्हणून दुसऱ्याक तांची गाडी घेवपाची रूच येता. पूण हातून आवय बापाची खूब चूक आसता. आपल्या भुरग्याची 18 वर्स जावची पयलीं तांकां गाडी घेवन दिवपाची गरज आसना. स्कुलान वा कॉलेजीत शिकपा खातीर वच्ची ही शिकवण दिली जाल्यार आयची पिढी मरूंक पावची ना. खंयच्या कॉलेजीत वा स्कुलात गेल्यार एकच स्कुटरीन 3 जाण बसून वतात. जर तांकां आडोवपाचे प्रयत्न केलो जाल्यार ह्या आयकनात आपली गाडयेची स्पीड वाडोवन चड पयस वचपाचो प्रयत्न करता. पूण तांकां खबर नासता हीच ही स्पीड तांचो एक दीस जीव घेवपाचो शक्यता आसा. लोकांनी हेल्मेट, सीट बेल्ट, आपल्या गाडीचे स्पीड लिमिट, इन्शुरन्स, गाडी सर्व्हिसिंग वेळवेळाच्या घेवंक जाय. हाका लागून सुद्धा अपघात कमी जावंक येता. हे वाडटे अपघाताचो आमी ल्हान भुरगीं, गव्हर्मेंट, पुलीस सगळे जबाबदार आसा. आमी आमची जबाबदारी समजून घेवपाक जाय. आमी आमच्या जिवा खातीर आनी दुसऱ्या जिवा वाचूंक शिकपाक जाय. गाडी चलयतना मोबायल वापरप, पदां आयकप जायना. गाडी सवकास चलोवंक जाय. आयज हे अपघात आमी कमी करूंक जाय. गव्हर्मेंटाचे कायदे पाळूंक जाय. आवय बापाची जबाबदारी आसता ताणें आपल्या भुरग्याक 18 वर्स जाल्या शिवाय गाडी चलोवंक दिवंक जायना. आयचे ट्रॅफिक ऑफिसर चलोवपाक कळनासतना लोकांक लायसन्स काडपाक मदत करतात. गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी पळोवंक जाय तो मनीस गाडी चलोवपाक शकतलो काय ना.
जो कोण हेल्मेट घालून गाडी चलयना तांकां तांचे लायसन्स काढून घेवंक जाय. जर पुलिसांनी कडक आनी चड भिरांत लोकांक दाखयली जाल्यार अपघात आमी जावपाची शक्यता आसा. अशे तरेन आमी थोडी गजाली चलयनासतना स्पीड कमी करून चलोवपाक जाय. अशें केल्यार हे चड जावपी अपघात कमी जावपाची शक्यता आसा. जशी जशी म्हारगाय वाडटा तशे तशे गाडयो वाडूंक लागतात. आयचे गाडी घेवन भोंवप हे एक फॅशन जाला. गाडी नासता तर कांय जाण स्वताक कमी लेखतात. प्रत्येक घरात गाडयो जाल्यात एक ते दोन गाडी आसप ओके, पूण एका घरात 10-12 गाडयो जणू की गाडयेची घरातली वस्त कशी. एक गाडी घेवन दोग जाणां वचूं येता, पूण तेच्या भायर दोन गाडयो घेवन वता दिखावो करपाचो संवय जाल्ल्या लोकांक निमाणे कडेन येतना वाटेक अपघात आनी जबाबदार कोण हे पळयतना ह्या वाडट्या अपघाताक सरकारान आनी सगळे लोक थारता, कारण प्रत्येक लोकूय तितलेच जबाबदार असतात. सरकारान जरी खर कायदे काडले आनी ते लोकांक पाळूंक ना तर ताणे फायदे कितें. सरकारान सामके कडक नेम करूंक जाय सो दॅट लोक भितले आनी कायद्याचे पालन करतले आनी अपघात कमी जायत वतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं अनुषा. फुडलें सर्तक आसा इनिका चारी. इनिका उपरांत मेघराज कामत हांणी तयार रावचें. फुडलें सर्तक इनिका चारी. म्हजो आवाज आयकपाक येता? हय, इनिका क्लियर आसा. नमस्कार, देव तुमकां बरी सकाळ. म्हजें नांव इनिका चारी आनी हांव श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालय दिवचल हांगाच्यान आसा. आयज हांव तुमच्या मुखार म्हजो एक विशय मांडटलें. तो आसा भुरगीं सुस्त आमी ज्युस्त. जाणटे म्हणटात की भुरगीं सामके बेजबाबदार जालात. व्हडलीं हांचे वांगडा हय म्हणटलीं, पण आमच्या वयाची भुरगीं हाचो विरोध करतलीं. तांकां राग येतलो. जेन्ना हांव ह्या विशया बद्दल तयारी करतालें म्हाकाय राग आयिल्लो. म्हाका दिसलेलें की ती अशें कशें म्हणूंक शकतात, आमी बेजबाबदार ना. पण जेन्ना हांवें शांततायेन चिंतलें म्हाका अशें दिसलें की हय, कांय प्रमाणांत ही गजाल खरी आसा. पण हांव म्हजो मुद्दो मांडटलों. जाणटे म्हणटात की आमी भुरगीं टीव्ही पळयत आसता, मोबायल घेवन बसत असतात, तांचे कडेन उलयना, भायर खेळपाक वचना. पण केन्ना जाणट्यांनी चिंतलां की आमी भुरगीं जेन्ना तांचे कडेन उलोवपाक वतालीं, तांचे वांगडा खेळपाक वतालीं, तांकां आमच्या खातीर वेळ नासलो. आमकां जेन्ना खेळपाक भायर वचपाक जाय आसलें ती आमकां ट्युशनाक धाडटालीं वा कसली कोचिंग क्लासीसांक घालतालीं. तेन्ना आमचे कडेन इश्ट नासले. तर आतां आमकां इश्ट जाय जाल्यार आमी मोबायल आनी टीव्हीक आमचे इश्ट केल्ले. आनी एक गजाल जी आमचे आरोप घालतात जाणटी ती म्हणल्यार आमी देवाक, जाणट्यांक आनी देशाक अशें आदर दिनात. आतां हांव तुमकां विचारता, हो आदर कितें? जेन्ना लोक जाणट्यांचे पांय आपटतात तो आदर, काय झेंड्याक पळोवन आमी सलाम करता, राष्ट्रगीत चलता तेन्ना आमी नीट उबे रावतात तो आदर, काय आमी देवळान वचून साश्टांग दंडवत प्रणाम घालतात तो आदर? कित्याक हांवें तर असले कितलेशेच लोक पळयला जे सगळे करतात तरी बी आमच्या फाटीचेर, जाणट्यांच्या फाटीचेर सगळे नाका तसले व्यसनां करतात, जशी सिगरेटी ओडटा, सोरो पिता आनी गाळयो घालतात. तशेंच थोडे लोक अशे सुद्धा आसा जे आमच्या मुखार येता आनी बऱ्या भशेन आमचे कडेन गोडसाणान उलयता, पण आमच्या फाटी लोकांक आमच्या कडल्यान भडकयतात. आनी एक गजाल आसा ती विरोध. लोकांक जाणट्यांक दिसता की आमी तांचो विरोध करता, तशें अजिबात ना. जाणटे पिळगेची आवड आनी आमची आवड वेगळी आसा. जाता तशी काळ बदलला तशी आमी बदलता. आमी कोणाचो विरोध करपाक, आमकां कोणाचोच विरोध करपाचो ना. आमकां फक्त आमचे मुद्दे तुमकां सांगपाक जाय आनी आमी ते मांडपाक जाय. हाचो एक उदाहरण हांव दितलें. जेन्ना आमी सांगता की पयलींचे लोक आसले ती फक्त सादें जेवण जेवताले, जशें शीत, हुमण आनी नुस्तें. ती पयलीं बर्गर किंवा पिझ्झा अशें केन्नाच खायनासली. पण आतांचे पिळगेक हें सगळें आवडटा. हेच जर आमी आतां जाणट्यांक दिल्यार तांकां तें आवडचें ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमचे आतांचे पिळगेक स्मार्ट वर्क हो शब्द सामको आवडटा. ही ती फक्त वापरच ना तर हाचो
तर ही गजाल ती चालीकूय लायतात. नवीन पिळगी आसा तांकां स्मार्ट वर्क आवडटात, पण पोरणी पिळगी आसा तांकां हार्ड वर्क आवडटा. नवीन पिळगीक स्मार्ट वर्क आवडटा कारण तांकां दिसता जेन्ना काम बेगीन जाता, सोंपेपणान जाता आनी सारकें जाता तेन्ना इतले कश्ट कित्याक काडपाचे आमी. पण पोरणे पिळगीक दिसता जर आमी कश्ट काडची ना जाल्यार तें काम कशें जालें. आता ह्या विचारांनी बदल आयला त्या खातीर इतले विरोध जातात. हाजो एक उदाहरण म्हणल्यार तुमकां याद आसा आमी शाळेक वताली तेन्ना आमकां मोबायल व्हरपाक मेळनासले. तेन्ना जर टीचर म्हणटाली की आमी आतां बोर्ड पुसतली जाल्यार आमी कितले बेगीन बरयताली. पण आता आमचे कडेन मोबायल आशिल्ल्यान आमी फोटो मारतात आनी बरयतात. तशें पळोवंक गेल्यार आमचे कडेन नोट्स दोनूय तरेन पावता, पण आमी फक्त आमचे तंत्र बदलतात. तशेंच आनीक उदाहरण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की पयलींच्या लोकांक पाडे सामके तोंडपाठ आसताले, पण आताचे पिढयेक 1 ते 15 पर्यंत सुद्धा पाडे चुकून याद आयल्यार बरें जातले. आमकां कित्याक याद उरता ते पाडे, कित्याक तर आतां आमी कॅल्क्युलेटर वापरतात. आता आमकां खबर आसा थोडी लोक म्हणटली की कॅल्क्युलेटर आमची चिंतपाची शक्ती कमी करता, पण कॅल्क्युलेटर वापरपा खातीरूच केला जाल्यार ताजो आमी सारको उपेग करता. अशे तरेन आमी स्मार्ट वर्क करतात. आमच्या विचारांनी फरक आयला आनी हाकाच आमी उत्क्रांती म्हणटली. जसो काळ बदलता तशे आमचे विचार बदलता आनी जसो काळ फुडें चल्ला तशे आमचे विचारय फुडें चलत आसात. जर जाणट्यांक दिसता की आमचो हो स्वभाव आनी आमचे हे विचार आसा ते बेजबाबदार जाल्यार म्हाका ही गजाल पटना. देव बरें करूं. देव बरें करूं इनिका. फुडलो सर्तक आसा मेघराज विठ्ठल कामत. मेघराजा उपरांत कनिष्का रायकार हांणी तयार रावचें. परीक्षकांनी नोंद घेवची. मेघराज विठ्ठल कामत. म्हजें नांव मेघराज विठ्ठल कामत. हांव मुष्टिफंड हायर सेकंडरी स्कुलांतल्यान 11वी कक्षेन शिकता. आयज हांव वाडते अपघात आनी हाचो जबाबदार कोण हाचे बद्दल उलयतालो. भारतांत दिसाक 328 अपघात घडटात आनी वर्साचे 1,20,000 अपघात घडटात. हें पळोवन म्हाका मनान खूब वायट दिसता जेन्ना आमी ज्या मनशाक 2-3 दीस पयलीं पळयल्ले आसतात तो रस्त्यान जाल्ल्या अपघाता कारणान नाच जाता. आमी अशें पळोवपाक गेल्यार हे दिसांनी आमकां चडशे अपघात 15 ते 35 वर्साचे लोकां मदीं पळोवंक मेळटा. जो मनीस सकाळी कामाक म्हणून गेल्लो तो रातचे पर्यंत परत येना. तांच्या घराक कसली वायट दिसता आसतले जेन्ना तो मनीस घरान परत येना आनी तो हॉस्पिटलाचेर आसता. आता खुबशे लोक गाडी चलयतना कॉल उखलतात आनी उलयत रावतात. तांचे लक्ष जेन्ना रस्त्याचेर उरना असले अपघात घडटात. ते ओव्हर स्पिडींग, ओव्हरटेकिंग करून असले अपघातूय चड वाडत गेला. आताचे नवे जनरेशनाक ओव्हर स्पिडींग हे एक फॅशन जावन गेला. खंय गेल्यार आताचे धाकटे भुरगे सुद्धा स्कूटर, बायक घेवन ओव्हर स्पिडींग करून रस्त्याचेर गाडी चलयतात. मातसो वेळ सुद्धा जालो जाल्यार हे आपले स्पीड इतले फास्ट करून चलयतात आनी खंय कोणाचेच पळयनात. आपले जीव सुद्धा तांचे बरे ना आनी दुसऱ्याक सुद्धा ते सारखे दवरचे ना. असले अपघात कशे तरेन कमी करपाचे तर आमी जे नियम आसा ते सारखे पाळप. आमी मोबायल वापरिनासतना गाडी चलोवप. कॉल येयलो जाल्यार मातशे सायडीक गाडी लावून आमी कॉल घेवप, उलोवप आनी मागीर परत गाडी चलोवप. गाडी चलयतना कॉल घेवन गाडी चलोवप न्ही. ओव्हर स्पिडींग करप न्हू. जाता तितले कमी स्पिडार चलोवप, आपले जीव वाटून घेवप. हे अपघात जबाबदार कोण? आमचे रस्त्यार इतले फोंड आसा की गाडी चलयतना एका मनशाक दिसत सुद्धा ना. रातचे जेन्ना वयतना इफ रस्त्याचे स्ट्रीट लायट्यो ना जाल्यार ते फोंड आमकां दिसना. ते फोंड दिसना कारणान ते लोक चलयतना पडटात आनी ते कितें अपघात जावंक शकता. दुसरे आसा गाडी चलोवपी तो मनीस. ताची हालत कशी आसा? तो सोरो पिवन बसला काय ताका काल रातचे सारकी न्हीद पडूंक ना.
कितेंय जावंक शकता. एक धाकटेशे मिस्टेका कारणान तेका कितेंय व्हडले अपघात जावंक शकता. सगळ्यांक देव बरें करूं. मेघराज तूं ऑनलायन आसा? तुजो व्हिडिओ बंद जाला आनी आवाजूय आमकां आयकूं येना. मेघराज हां फुल आयकूंक येवना? ना आतांच म्हणल्यार जस्ट आत्तां लास्ट तुवें वाक्य म्हणलां तितलेंच आयकूं येवना. ताजे पयलीं आमकां सगळें स्पश्ट दिसलां. ओके परत लास्ट एकूच वाक्य हय. ओके गाडी चलोवपी तो मनीस सुद्धा ताची परिस्थिती कशी आसा? तो सोरो पिवन बसला काय ताका काल रातचे सारकें न्हीद येवंक ना? कितेंय जावंक शकता. धाकटुले मिस्टेक सुद्धा ताका व्हडलेशे अपघात करूंक शकता. असल्या कारणान आमी वाचून रावपी आनी असले अपघात आमी कशे तरेन कमी करपाचे. सारखे नियम पाळन करून आमी गाडी चलोवपाची. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं मेघराज. फुडले सुवातेर कनिष्का रायकार. कनिष्का रायकार. कनिष्का ऑनलायन आसा? आमी फुडल्या सर्तका कडेन वयतात. फुडले सर्तक आसा रिचा पागी. परीक्षकांनी नोंद घेवची रिचा पागी. रिचा उपरांत मुद्रा नायक हांणी तयार रावचें. रिचा ऑनलायन आसा जाल्यार रिस्पॉन्ड कर. रिचा पागी. नमस्कार, माझे नाव रिचा पागी आणि हांव सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय मास्तिमळ काणकोण विज्ञान शाखेत शिकता. माझ्या विशयाचे नाव वाडटे अपघात आणि जबाबदार कोण. अचकीत खबर नासून घडिल्लो प्रसंग जेणे करून मनीस जखमी जाता. कांय वेळार मरण पावता. कांय वेळार व्यक्तीचो नुकसान जाता. तशेंच कांय व्यक्तीक लुकसाण लेगीत जाता. सर्वसाधारणपणान अपघात म्हणल्यार थारावंक नाशिल्लो, खबर नासतना अकस्मात घडिल्लो एक प्रसंग. अपघात म्हणल्यार थारावंक नाशिल्लो प्रसंग जाचो परिणाम वैयक्तीक लुकसाण व वस्तूचो इबाड जातना दिसता. अपघाताचो परिणाम मनशाच्या जिविताचेर पडटना आमकां दिसता. अपघात घडपा फाटल्यान कारण. अपघात घडपा फाटल्यान जबाबदार कोण? तर आमी म्हणूं येता सरकार आनी आमी सगळे व्यक्ती. अपघात जावचे कारण म्हणल्यार सरकार हे चड लोकांच्या तोंडार आसता. कारण आमचे रस्ते पळयल्यार सगळे फोंडकुलां पडिल्लीं दिसतात. फोंडकुलां चुकोवप वचून कांय जाणांक ताबो वता आनी ते अपघाताक सांपडटात. सरकारान जरी कितलेय कायदे काडिल्ले तरी ते कायदे प्रत्येक रितीन चालनात. कायदे म्हणटकच प्रत्येक नागरिकांक ते लागपाक जाय. व्हड ल्हान वळखी अनवळखी आदी सगळ्यांक. पूण हांगची स्थिती पळयल्यार कायदे तर मोजक्याच मनशाक लागतात. वळखीच्या तर सोडूनच दियात. ह्या कारणाक लागून हांगा सरकार जबाबदार अशें आमी म्हणपाक शकतात. प्रत्येक नागरीक जावन प्रत्येक गाडी चलोवपी मनीस ह्या अपघाताक जबाबदार आसता. कारण सरकारान कायदे केल्ले आसता आनी आमी ते पाळपाक जाय. पूण दर एक मनीस हे कायद्यात आड वतात. देखीक हेल्मेट घालपाक ना, सीट बेल्ट घालप ना, स्पीड मेळटा तशी करप, सोरो पिवन गाडी चलोवप, हेडफोन्स आनी तातूंत मोठ्या आवाजान पदां घालप. आनी हांगा लोक स्वता बेजबाबदार आसात. सरकारान दोशी लेखतात. पूण हांगा चूक तांची स्वताची आसता. गाडी चलयतना कांय लोक एका हातीन गाडी आनी दुसऱ्या हातीन फोन आनी नाजाल्यार शिगार घेवन वतात. अशा वेळार अचकीत कोण आयलो तर तांकां गाडी सांबाळपाक जायना आनी उपरांत व्हरून ठोकतात. एक हातान कंट्रोल करपाक जायना हे खबर आसून ते स्वताचेच खरे करतात. म्हणटकच हांगा परत गाडी चलोवपी मनीसूच जबाबदार ठरता. आनी
कारण त्याची चूक प्रत्येक लोकांक त्यांच्या जबाबदारी विषयी जागृतकाय असपाक जाय. जेन्ना कोण सोरो पिवन गाडी चलयता तेन्ना घडिल्ल्या अपघाताक जबाबदार कोण? तर सरकार अशें म्हाका दिसता. कारण तांकां खबर आसता की पिल्ल्या नेटार गाडी कंट्रोल करपाक मुश्कील आसता. काय तेन्ना सरकारान तांचेर लक्ष दिवंक जाय. पिवन चलयतल्यांचे लायसन काडून घेवपाक जाय, फायन मारपाक जाय. म्हणटकच लोक पिवन चलोवपाक वयचे ना आनी अशें जावन अपघात कमी जावपाक पावतले. सरकारान खड नेम दिवपाक खूब गरजेचें थारता. दर दिसा अपघाता विशयी आमी खबरापत्रां तशेंच टीव्हीचेर आयकतात आनी पळयतात. घडपाचेंच अशें जालां. आतां सरकारान रस्त्याची वासपूक करपाक जाय आनी अपघात टाळपाक आदार करपाक जाय. प्रत्येक गाडी चलोवपी मनीस तशेंच सरकार दोगांय ह्या अपघातांक जबाबदार आसतात. सरकारान ट्रॅफिक रूल्स स्ट्रिक्ट करूंक जाय, खास करून ग्रामीण वाठारांत. ग्रामीण वाठारांत नदर मारतना ह्या वाठारांतले चडशे पंच, सरपंच सरकारा कडेन डिमांड करतात. गावात रस्ते सारके करपाक लागून पयशे घेतात आनी सरकार तांकां पयशेय दिता. पूण ह्या पयशांचेर रस्ते जावपाक पावना. ग्रामीण वाठारांत अप टू द लेवल गाडी चलोवपाक आसता, पूण थंय आमकां हेवी व्हेकल्स, ट्रक आदी चड प्रमाणात दिसतात. हांगा सरकार जबाबदार अशें म्हाका दिसता. कारण जशें आमी म्हणटात पीपल मेक द गव्हर्नमेंट, म्हणटकच सरकारानूय लोकांचेर तितलेच लक्ष दवरपाक जाय आनी हेवी व्हेकल्स येवचे जाता तितले बंद वा कमी करपाक जाय. हांगा परत लोकूय तितलेच जबाबदार. कारण ग्रामीण वाठारांतले रस्ते बस आनी ट्रक यांच्या खातीर करूंक नात, तरी ते हाडमुठी येतात आनी पुराय रस्त्याची वाट लायतात. हेवी व्हेकल येतकच व्हड फोंडकुले पडपाची तर शक्यता आसाच. अपघात कमी जावपा खातीर 2 रस्ते आसपाक चड बरे. देखीन वचपाक एक आनी येवपाक एक अशे रस्ते असल्यार गर्दी मातशी तरी उणी जातली. अशा तरेची सुविधा तर सरकारान केली तर अपघात कमी प्रमाणात घडटले. हांगा सरकार जबाबदार धरपाक शकतात. एक वाटेन आमच्यांनी अशेंय म्हण येता की फक्त रस्ते सारके आसप गरजेचे न्हय, तर आमी आमच्या जिविता विशयी जरी जागृत नासत तर सरकार कितें करूंक शकता? देखीन पळयात, मडगांवाक जरी आमी गेले तर आमच्या दोळ्यान पळोवपाक शकतात की थंय चडशे लोक आमकां अशे मेळटले जे नेम पाळनात. थंयसर रेड सिग्नल आसात. रेड सिग्नल पडटकच थंय रावप सक्तीचें. पूण कांय लोक सिग्नल पडिल्ले आसतना नेमाची पाळन करनात. तांकां मात लेगीत पाशियेंस आसना. ते धांवतात. प्रत्येक मनशान कायदे पाळूंक जाय, कारण तांचो जीव तांकां सांबाळपाक जाय. पूण ते वतात. हांगा परत लोकूच स्वता जबाबदार आसात. अपघात जावपाची कांय कारणां म्हणल्यार पिड्यार जाल्ले रस्ते आनी तातूंत सोरो पिवन गाडी चलोवपी लोक मेळटा तशे ओवरटेक करून वतात. तेन्ना तांकां पाशियेंस आसना. बेगीन पावपाची घाईत आसता. अशा वेळार सरकार कसो जबाबदार जाता? हेवूय चिंतपा सारकी गजाल. जेन्ना लोकांक उजव्या वाटेन वचपाचें आसता तेन्ना ते लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करतात. ह्या वेळार अपघात घडपाची चड शक्यता आसता. हांगा थंयच्या वतात तेन्ना तेंचे इंडिकेटर दिवप हाची जापसालदारकी जो गाडी चलयता ताची आसा. मुखार आमी पळोवया लायसन्सच्या बाबतींत. भारतांत लायसन ज्याची पिराय 18 वर्सां वयर आसा तांकां मेळटा. तो परीक्षा लेगीत सरकार इंट्रोड्यूस करता. जरी एका मनशा कडेन लायसन आसा म्हणटकच त्या मनशाक पुराय म्हायती खबर आसपाक जाय. म्हणटकच हांगा जर ते चुकता तर जबाबदार कोण? ऑब्वियसली सरकार न्ही. आतां चडशें तशें जाता. चडांत चड RTO ऑफिसार 2 परीक्षा घेतात आनी लायसन दितात. पूण आतां चड प्रमाणात RTO ऑफिसर लोकांकडसून ब्रायब घेतात आनी परीक्षा नापास जाल्यार लेगीत लायसन दितात. हांगाय परत सरकारूच जबाबदार आसता. आनी कांय लोक अशे आसतात ज्याचे कडेन लायसन ना पूण व्हडल्या फॅशनेबल गाडयो घेवन ते भोंवतात. 18 वर्सांचे जाले की कायद्यात लायसन मेळटा आनी उपरांत गाडयो चलयतात. पूण
आयचे तरणाटे पळयल्यार 14-15 वर्सांचे गाडयो घेवन आडमुठी भोंवतात, मेळटा तशे स्पिडीचेर वतात, तांकां भान लेगीत आसना. हांगा सरकाराची चूक, हांगा तरणाट्याची पालकांची चूक आसता. पण एक वाटेन सरकार लेगीत जबाबदार आसता, कारण सरकाराचे कायदे कडक ना. जरी सरकारान कडक कायदे केले देखीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचे, ज्या जाग्यार ट्रॅफिक सिग्नल आसात ते बसोवपाचे आनी ते कॅमेरा सरकारी कर्मचारी आसात तांचे कडेन लिंक्ड करपाक जाय, सो दॅट तेन्ना ते पळोवपाक की कोण कायदे मोडटा आनी ते कॅप्चर करून त्यो कायद्यो मोडपी मनशाक ख्यास दिवची, कारण ते कायदे मोडटा. आनी असले जरी खर कायदे रेग्युलेट जाले तर अपघात खूप कमी प्रमाणात घडटले अशें म्हाका दिसता, कारण लोकांच्या मनात सरकारा कडसून भंय निर्माण जातलो आनी ते कायदे मोडपाक वचपाक ना. सरकारान लायसन तांकांच दिवचें जांकां गाडी चलोवपाक पुराय कळटा, जो 18 वर्सांचे वयर आसता. हांगा सरकारान हें सगळें पळोवपाक जाय. निमणे कडेन म्हजे मता प्रमाण जरी आमी पळयलें आनी बारीक सारीक निर्णयात तर अपघात सरकार तशेंच लोक दोगांय जबाबदार आसतात. जेन्ना गाडयो चलयतात तेन्ना प्रत्येक मनशाक नित्य नेमान कायद्याचें पालन करूंक जाय. तशेंच सरकारान बऱ्या सुविधा प्रोवायड करपाक जाय आनी खास करून ग्रामीण भागात, कारण ग्रामीण वाठारांतले आमकां सामके पाड रस्ते मेळटात. हांगा प्रत्येक लोकांकूय कळपाक जाय कितें सारकें आनी कितें चुकीचें तें. दर एका मनशाक कायद्याचें पालन करूंक जाय. कांय लोक म्हणटात की सरकारान जसो कायदो कडक करूंक ना तर आमी कितें करतले? डेफिनेटली न्हय. कितें जरी प्रॉब्लेम आयला तर लोकांनी आवाज उठोवंक जाय आनी उपरांत सरकारान तांचो प्रॉब्लेम पुराय करूंक जाय. जर अपघात कमी जावपाक जाय तर आमचो स्ट्रीट लायट्यो सारक्यो आसपाक जाय, थंय ट्रॅफिक पोलीस आसपाक जाय, ट्रॅफिक सिग्नल, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी सगळे सारके आसपाक जाय आनी लोकांनी हेल्मेट कंपल्सरी घालपाचें, पिवन गाडी चलोवपाची ना, फोनाची वापर गाडी चलयतना करपाची ना. म्हणटकच निमणे कडेन वाडटे अपघात आनी जबाबदार कोण म्हटले तर हांगा सरकार आनी तांच्या वांगडा प्रत्येक मनीस जबाबदार आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं रिचाबाय. फुडल्या सुवातेर मुद्रा नायक. मुद्रा उपरांत दिक्षा देवेंद्र नायक हांणी तयार रावचें. परीक्षकांनी नोंद घेवची. फुडले सर्तक मुद्रा नायक. मुद्रा ऑनलायन आसा? मुद्रा ऑनलायन आसा जाल्यार रिस्पॉन्ड कर. हय. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव मुद्रा नायक आनी हांव श्री शांतादुर्गा हाय सेकंडरी ह्या विद्यालयांत शिकता. म्हजो विशय जावन आहा वाडटे अपघात जबाबदार कोण. आयज काल आमच्या सरभोंवतणीच्या वाठारांत जायते अपघात घडटा. तुमकां खबर आसा हे अपघात कोण घडयता आनी कशे घडटा ते? तुमी म्हणटली हे सगळे देवानूच घडयला आनी देवूच आमच्या नशीब घडयतात. हय काय ना? पूण खरें म्हटल्यार ते तशें न्हय. आमी स्वता मनशां बेजबाबदार जावन आमचे लाख मोलाचे जिवीत वगडावंक उठल्या. दर एक अपघात आमचे चुकीक लागून जाता ना, अजिबात ना. पूण पयलीं आमी सरळ जाल्यार हे अपघात उणे जातले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. खरें म्हटल्यार पालकांनी लेगीत ल्हान पिरायेचेर भुरग्यांक गाडी चलोवपाक दिवंक जायना. आयज कालचे भुरगे कसलेच नेम पाळिनात आनी आरटीओक लेगीत भियेनात. वाघ पसून आपल्या पिलांक ती अमक्या पिरायेची जातकचूच शिकार करूंक सोडटा. जनावरांक पसून हे कळटा जाल्यार आमकां कळना जाल्यार आमचो मनीस जावपाचो फायदो कितें? लायसन नासतना गाडी चलोवप, टेबल सीट भोंवप हे सगळे व्हड गुन्यांव जावन आसा.
असल्यान तालाव पडपाकच जाय. कांय लोक बऱ्याच फावटी वाग फाटी लागिल्ले बशीन फुल स्पीडीन गाडी चलयतात आणि कशेय ओव्हरटेक करतात. तातूंत थ्रिल आसता अशें तांकां दिसता. तांकां कितले तरी समजयले जाल्यार उमट्या कळशार उदक. टू व्हीलर चलताना लेगीत मोबायल फोनाचेर खबरी. मोबायल कानाक लावन मान वांकडी करून गाडी चलोवपाची आणि दुसऱ्यांक फोनाक घालपाचे. कितें वायट घडलें जाल्यार सगळो दोश सरकाराच्या माथ्यार. पूण एके वटेन चिंतूंक गेल्यार सरकाराची लेगीत मातशी चूक आसा न्हय. तांकां लोकांनी रस्ते सारके करा म्हटले, पूण तांच्यांनी तातूंत कानार मानार घेतले ना. वयता थंय रस्त्यान खड्डे पडिल्ले दिश्टी पडटा. भायल्या देशांनी झेब्रा क्रॉसिंग चेर पयलो अधिकार चलत वचप्यांचो. पूण आमच्या देशांतले कितले ड्रायव्हर चलप्यांक हो अधिकार फावो करतात. तांकां दिसता पेंट चड उरलो म्हूण आडवे पट्टे मारल्यात आसतले. हेल्मेटाच्या बाबतीनूय तेच. बरोच फावटी बायक चलयताल्याच्या फाटल्यान बसपी मनीस हेल्मेट हातान घेवन बसता आणि पुलीस दिसतकच झुप्प करून चलयताल्याच्या माथ्यार चडयतात. कांय जाण सोरो पिवन गाडी चलयतात. पार्किंगाच्या बाबतीनूय हीच गजाल. 4 चाकी गाडयो व्हरून दुचाकीच्या सुवातेर पार्क करता आणि दुचाकी गाडी व्हरून 4 चाकीचे सुवातेर पार्क करता. कांय जाण आपले गाडयेक रांगोटी हॉर्न बसोवन घेतात. तांच्या ह्या हॉर्नाच्या आवाजान कोणी जाणटेलो केन्नाय जीव सोडीत सांगू नये. पायलट आसून ते सांबाळून चलयतात, कारण तांकां मोटरसायकली वांगडाच आपलो कुटुंबय चलोवचो आसता. 4 चाकी गाडी चलयतना कांय जाणांक सीट बेल्ट घालपाक म्हळ्यार बेडी घातिल्ले भशेन दिसता. आमी अपघात टाळपाक आमच्या पालकांक, भावा भयणीक सादूर करपाक जाय. काय क्रिएटिव्ह वाक्यां गाडयेच्या फाटल्यानूय बरोव येता, जशें की डॅडी सवकास चलय, तूं म्हाका जाय. पुता सांभाळून चलय, तुजी आवय. हम प्रगति के और बढ़ रहे हैं आणि आदी. कृपया करून सगळ्या जाणांनी आपले जीवित सुरक्षित दवरपा खातीर सगळे नेम पाळपाक जाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं मुद्रा. देव बरें करूं मुद्राबाय. फुडले सुवातेर दिक्षा देवेंद्र नायक. दिक्षा उपरांत श्रेयश कोपार्डेकर हांणी तयार रावचें. आतां सर्तक येता दिक्षा देवेंद्र नायक. रस्त्यार जावपी अपघाताक कोविड-19 महामारी सावन चड गंभीर जाला. हो वाक्य युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी हांणी 2021 म्हणिल्ले. भारतात जावपी मरणाक मुख्य कारण म्हणल्यार रस्त्यार जावपी अपघात. भारताचो जागो 3ऱ्या श्रेणीत आसा पुराय जगात जावपी अपघाताच्या आंकड्याच्या सुचयेंत. हाच्यानीच कळटा कितलो गंभीर हो समस्या जावन आसा तो. जशे जशे लोक आनीक आनीक गाडयो घेतात तशे तशे ह्यो अपघाती वाडत चल्ला. हांव दिक्षा नायक मुष्टिपट उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकता. तुमच्या लक्षांत आयलाच आसतले हांव कसल्या विशयाचेर गंभीरतायेन उलोवपाचे आसा ते. वाडते अपघात जबाबदार कोण? 2020 एकूण 3,50,000 अपघात भारतात जाले, जातून 1,30,000 लोक मेले आणि 3 लाख जखमी जाले. ह्यो अपघाती ज्यो जातात तातून चडशे अपघाती 2 चक्राच्या मोटराची जाता, तर खूप कमी म्हणल्यार जावपाची ती रस्ते सारखे ना हाका लागून. भारतात जावपी अपघाती 70% लोकांची पिराय 18 ते 40 हाच्या मदीं आसा. तुम्ही 2 फिल्म पळयलाच आसतली. तातूंत दाखयल्यो गाडयो आनी तातूंत तांचो वेगाक प्रभावित जावन कितलेशेच तरणाटे आपलो जीव पावणेर काडून
गाडयो चलयतात आणि हाका लागून कितलेशेच निर्दोष लोकांचो जीव वता. आजकाल 18 वर्साचे जायना फुडें तरणाट्यांक गाडयो जाय आणि गाडयो म्हणून कसल्यो बुलेट, केटीएम. पण केटीएम ह्या उतराचो अर्थ कितें काय? केन्नाय तरी मरतलो काय कितें? गतीशील 50 किलोमीटर म्हणून जाणा, पण हांगा मळबात वचपाचें आसा. 150 किलोमीटर गतीत गाडी चलयतात. तरणाट्यां मदीं अनेक पिशेपण आयला. ते म्हणल्यार फोटो काडपाचे आनी सेल्फी काडपाचे. तरणाटे आता रस्त्या मदीं रावन फोटो काडटात. थोडे तर आड पडून लेगीत फोटो काडटात. हांकां आपल्या जिवाचे पडून गेले ना. तांकां हे फोटो काडून सोशल मिडियाचेर घालप चड म्हत्वाचें. अखेर एक अपघात जावकान ह्याच फोटोवाचेर हात चडटलो. आनी हे पिशेपण इतले वाडला की लोक आता मेल्ल्या मनशावर लेगीत सेल्फी काडटात. ते उरला. ह्या अपघातीक लागून फक्त शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान न्हय तर जीवनाचो आणि मानसिक त्रासय जाता. चूक कोणाचीय असो. ज्या घरातलो मनीस वता तो घर पयली सारको उरना. आमी दोळे धापून उगडटा मेरेन एक अपघात जाता आणि एक घराचो भविष्य पिड्यार जाता. एका अपघातीक लागून कितलेशेच लोकांचे जीवन नष्ट जाता. पण ह्या अपघात्यांक जबाबदार कोण? म्हज्या मतीन एकच मनशाक जबाबदार थारोवप सारखें न्हय. थोडी अपघाती चलोवप्याच्या चुकाक लागून जातात आणि थोडी मोटर सारकी नात वा अन्य कसल्या कारणाक लागून जातात. तेन्ना ह्या अपघातीक कोणाक जबाबदार थारोवपाचो? देखून आमी एकाच मनशाक वा संस्थाक ह्या वाडत्या अपघातीक जबाबदार म्हणप सारखें न्हय. पण आमी कितें करूं येता हे अपघाती उणे करपाक? पळोवपाक गेल्यार सगळें आमच्याच हातान आसा. आमी येरादारीचे सगळे नेम पाळूंक जाय. हेल्मेट घालून, सीट बेल्ट घालून गाडयो चलोवंक जाय. फोनार उलोवंक जायना. जर समज फोन आयला आनी तो चड म्हत्वाचो जाल्यार गाडी सायडीक लावन उलोवपाचें. सोरो पिवन गाडी चलोवंक जायना. आनी स्पीड लिमीट तसले सगळे कारणां सारके जापसालदारकेन पळोवपाक जाय. असले सगळे बारीक बारीक चत्राय लक्षात दवरून आमी प्रवास करीत जाल्यार कितलेशेच अपघात टाळूंक येता. सद्दाच वर्तमानपत्रांत कितलेशेच खबरो येता. कितलेशेच अपघात जाता. ह्या अपघातांनी कोणाली आवय, कोणालो बापूय, भयण, भाव, घोव, बायल, भुरग्यांचो जीव वता. आनी हे टाळपाक आमच्यान जाता. हे लक्षात दवरात. घरासान बेगीन भायर सरात. गाडी हळू चलयात. लक्षांत आसून कळाव जाल्यार जाता, पूण केन्नाच पावनासतना रावप न्हय. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दिक्षा, फुडलो सर्तक आसा श्रेयश कोपार्डेकर. श्रेयसा उपरांत सान्वी कामत हांणी तयार रावचें. परीक्षकांनी नोंद घेवची. श्रेयश कोपार्डेकर. नमस्कार, माझे नाव श्रेयश कोपार्डेकर. हांव डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायर सेकंडरी हांगा शिकता. म्हजो विशय आसा कोंकणी चळवळ आनी बदलतो प्रवाह. नामनेचे कवी बाकीबाब बोरकार हांचे उदाहरण सांगत जाल्यार गोंय माझी मूळ पीठ, कोंकणी म्हजी भास, कोंकणी संस्कृतेक आमचे जाणटेली मिरास. दिसपट्टे जिवितात रात दीस रात आमचे जिबेर घोळटा ती म्हणजे आमची मायभास. ल्हानपणासून आमी भाशे सांगाता एकजूट जाल्ले आसा. आमकां जितली आमची आवय मोगाळ तितलीच आमकां आमचे आवय भाशेची उतरां गोड आनी मोवाळ लागता. आमची संस्कृतीक गाभो आमच्या आवय भाशेचेर आदारिल्लो आसा. आमच्या आवय भाशेची उतरां फकत आमच्या तोंडार आनी जिबेरच कळना तर आमच्या आंगापणात कळटा. ते आमच्या लोकनाचाक नेट दितात आनी ताळ्यांतल्यान चैतन्य भरीत गितां करून भायर सरतात. आनी आमकां उल्हासभरीत जिवीत जगपाक, उल्हासभरीत जिवीत सारपाक वेळ मेळटा. जेन्ना जेन्ना आमी देवाक
आपल्या मायभाशेन हाक घालता तेन्ना ती कल्पना फकत आमच्या तोंडांतल्यानच न्हय तर आमच्या काळजांतल्यान भायर सरता. हे सगळें खरें असले तरी कोंकणीक मायभास जावपाक खूब यत्न करचे पडले. कोंकणी भाशेचो वावर आनी विकास हे दोन मुद्दे मुखार दवरून 1968 वर्सा कोंकणी बरोवपी एकठांय येवन तांच्यांनी कोंकणी लेखक परिशद हो पंगड स्थापन केलो. मागीर तेंच्यांनी तो अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन बरयत रावलो. हांव कितें आसूं 1968 वर्सासून आज मेर 22 वयर साहित्य संमेलनां गोंय, मुंबय, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी जाला. जय जय कोंकणी भाशा आनी साहित्य फुलला थंय जालें. परिशदेच्या वावराक लागून कोंकणी एक स्वतंत्र साहित्यीक ताकदीची भास म्हूण प्रगती पदार पावली. धर्म जाती प्रदेश लिपीच्या वंटी मोडून तो सगळ्या कोंकणी समाजाक एकठांय करपी परिशदेचो वावर आयजूय चालू आसा. कोंकणी भास, देवनागरी लिपी, साहित्य हे सगळें आमचे साहित्य दायज म्हूण आमचे वाटेक आयला. एका वेळार आमचे मदीं खूब एकचार जातलो म्हणून देखूनच आमी ओपिनियन पोल जिंकले आनी कोंकणी साहित्य समितीची मान्यता मेळ्ळी. तशेंच संविधानात 8वे कोंकणीक स्थान मेळोन तिका मायभाशेचो दर्जो करून आमी जेवण जाले. जर आमकां फुडाराक आमची कोंकणी भास उलोवची आसा जाल्यार आमकां आमचें मुळावें शिक्षण कोंकणीनच जावपाक जाय. हे सगळ्या नागरिकांचो हक्क आनी ते तांकां मेळोवंकच जाय आनी चारय राज्यांनी आमची कोंकणी फुलोवंक जाय आनी ह्या खातीर ह्या उदरगीत प्रकल्पाची आमी वावरूंक जाय. वैज्ञानीक भाशेचो दर्जो मेळोवंक जाय. वैज्ञानीक साहित्य निर्माण करतना आमकां शास्त्रीय शब्दांचो अभाव लागता. तो अभाव पडोवंक जायना. साहित्यकारांनी समाजाक बरी देख दिवपी साहित्य रचूंक जाय. आमच्या कोंकणी समीक्षकांची खूब कमी आसा. हें आमी कळटा. जर आमकां भास आमची बरी करूंक जाय जाल्यार समीक्षक बरो आसपाक जाय हें खूब गरजेचें. समीक्षक सामको कोणाक फावोर करपी तसलो आसूंक जायना. सामको निवळ आसूंक जाय. हें जालें. मागीर कितें म्हणचे जाल्यार आमच्या हितून बाल साहित्य आनीक वाडोवंक जाय. तशेंच आमच्या कोंकणीन अणकार साहित्य तितलो वाडूंक ना. आमी आमच्या सायटींतल्या राज्यांतले तशेंच देशाची साहित्य चडांत चड कोंकणी अणकार करून घेवंक जाय. खूब आदींच्यान पोर्तुगेज काळाच्या पयलीं आमचे लोकसाहित्य तशेंच बाटाबाटीच्या काळात लोकसाहित्य विदेशाच्या आनी आमच्या देशाच्या खुबश्या ग्रंथालयांनी पडला. कोंकणी पंडितांनी हे सगळें सोदून काडूंक जाय आनी नवो बरोवपी कोण आसा तांकां आमी फुडाकार करूंक जाय. आनी हांव म्हाजी दोन उतरां कविराज मनोहर बाब सरदेसाय हांच्या ल्हानशा कवितेन म्हणटा. सोपयता. सगळी बोली आनी भाशा जरी दिसले आपल्यो कश्यो आवय भाशेक जो आपल्या काळजाचेर बसका दिता तोच खरो गोंयकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं श्रेयस. फुडले सुवातेर सान्वी कामत. सान्वी उपरांत सिद्धी खरबे हांणी तयार रावचें. तर आतां सादर करता सान्वी कामत. देव बरी सकाळ. म्हजें नांव बाय सान्वी कामत आनी हांव श्री शांतादुर्गा हायस्कूल दिवचलच्यान उलयतां. म्हजो विशय आसा भुरगीं सुस्त आमी जल्माक आयिल्ल्याच्यान उबें रावप, चलप, इश्कोला वाटेन पावलां उडोवप शिकत आयल्या. मात कोरोना महामारी आयली आनी सबंद धर्तरी उद्ध्वस्त करून गेली. मागीर ती जाणट्यांचें काम आसूं वा ल्हान भुरग्यांचें शिक्षण. पूण तरीपी शिक्षण हे थांबूंक जायना म्हूण आमच्या सरकारान ऑनलायन शिक्षण येवजणेन हाडली. मोबायल हे वस्तूचेर सगळीं पालक आनी शिक्षक रागार जातालीं. ती स्वता आज मोबायल हाडून भुरग्यांच्या हातान दिवंक लागली. मात सगळ्यांकूच ते शक्य नाशिल्लें. पूण तरीपी कोरोना काळांत कितलीशीच चडजड करून पालकांनी भुरग्यांक फोन आनी लॅपटॉप हाडून दिलो. मात पालकांक खंय खबर तांची पूत वा धूव कितें करतात ती. हेवटेन क्लास चालू आनी दुसरे वाटेन भुरग्यांच्यो गेमी आनी टीव्ही चालू. भुरगीं क्लासीस जॉयन जातात खरी, मात हजेरी लायतात आनी न्हिदो काडटात, पदां आयकतात.
काय ठराविक भुरगीं आसतलीं जी टिचरीची जाप दिता, बाकीची भुरगीं आळशी जाल्या. ऑनलायन एग्जाम म्हणल्यार तश्योच जाल्या. पेपर समोर आनी चारूय वाटांनी बुकां आनी गुगल करून पेपर बरयतात. असले करून मात फुडें तांकांच माल पडटलो हें तांकां समजना. व्हडल्या भुरग्यांचे शिक्षणाचे खेळ जाल्याच, मात ल्हान बालवाडी भुरग्यांचे बी कांय कमी ना. तांणी इश्कोलात सुद्दां कितें तें पळोवंकूच नासतलीं. तांचो अभ्यास तर तांची पालकूच करता आसतलीं. ल्हान भुरग्यांक लेगीत मेळत त्या वेळार ऑनलायन क्लासीस चालूच आसताली. ते म्हणटात न्ही, दर गजालीक बरे तशे वायट गूण आसता. तर ह्या ऑनलायन शिक्षणा खातीर सगळ्यांचे एक वर्स वाचले खरे, कांय भुरगीं सारकी शिकनाशिल्लीं. कांय जाणां जबाबदारेन शिकतालीं, आपलो दिल्लो अभ्यास पुराय करतालीं. ऑनलायन शिक्षणान खरी शिकप्या भुरग्यांचे खूब नुकसान जालें. जी भुरगीं फकाणां मारीत शिकतालीं तांकां ऑनलायन शिक्षण पास जावपाक सोंपें माध्यम मेळ्ळें. मात आमी ऑनलायन शिक्षण घेवन पास जालीं म्हूण फकाणांय खूब जाणांनी मारली. मात आमी प्रामाणीकपणेन पास जाल्या हें आमच्या मनाक खबर आशिल्लें. हो कोरोना काळ एक वेळ आमकां सगळ्यांक जापसालदारकी, प्रामाणीकपणां, खरे कश्ट आनी सत्याची साथ दिवप आनी वायटाच्या मोहान घुस्पप ना हें शिकोवपाक आयला आसतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं सान्वी. फुडलें सर्तक आसा सिद्धी खरबे. सिद्धी उपरांत सिद्धी भट हांणी तयार रावचें. आतांचे सर्तक सिद्धी खरबे. सिद्धी खरबे ऑनलायन आसा जाल्यार मुजरत रिस्पॉन्ड करचें. हॅलो, या. नमस्कार, देव बरो दीस दिवं. हांव सिद्धी खरबे, मुश्टीफान हायर सेकंडरी 11वी कक्षेन विज्ञान शिकता. आदल्या तेंपा वयल्यो तुमी जायत्यो म्हणी पळयल्या आसतल्यो आनी आयज लेगीत त्यो आमी वापरतात. देव कपळ म्हणजे कपळाक ते लायले आनी राजकारण म्हळ्यार लोक सदांच म्हणटात कपळाचें राजकारण करता. हे विशयांतल्यान कपल ह्याच वेगळ्या राजकारणांतल्या घोव आनी बायलेचे अर्थान कपलाचें राजकारण हालींच्या तेंपार आमी पळयतात. राजकारण आनी राजकीय वाडसर जायत चल्ला. समाजांतले आयज हे लोकप्रतिनिधी शेक गाजयत हाजेर आमी पळयतात. आमी शिकिल्ले लेगीत अशा कपलाच्या राजकारणाच्या हातांतल्यो बावल्यो जावन रावल्यात. कारण समाजान आपली अस्तित्व करपा खातीर आमकां पयशांची गरज जाय आनी आमचे कडेन पयशे आसले लेगीत अदीक नासता. आमच्या गोंयांतलें राजकारण आयज पयशाकारांच्या हातान जायत गेल्लें आसा. हाकाच लागून कपल प्रकार गोंयान वाडत आसा. आयज ह्या खिणाक गोंयान पर्ये आनी वाळपय, कळंगुटेन शिवोली, पणजी आनी ताळगांव आनी सांगे आनी केपें हांगासर कपलांचें राजकारण आमी पळोवं येता. हातून निमणे सुवातेर कितली कपलां निवडून येतली हे आतां येवपी काळूच थारायतलो. कोरोनाच्या काळान घरान घोव बायलेचे पट नाशिल्ल्यान कितल्योश्योच केसी कोर्टान सुरू आशिल्ल्याचे दिसाळीं आमकां सांगतात. पूण राजकारणाच्या मात कपल युग जैतिवान जायत आसा. देखीक लालू प्रसाद आनी राबडी देवी, बाबूश जेनिफर मॉन्सेरेट, नव ज्योतिर्लिंग सिंधू आनी कौर सिंधू, अखिलेश यादव आनी ताची घरकान्न डिंपल यादव अश्यो कितल्योश्योच जोडपी साक्रीय आसा. आता सर्व समाजाच्या मनान एक प्रश्न निर्माण जाता, कित्याक हे कपळाचे राजकारण? उत्तर मेळटले कपळाक. हाय न्ही इश्टानो, जशे पयशेकारांच्या हातान पयशे गळटात, दोतोराचो पूत दोतोरूच जावपाक सोदता, तशें राजकारण आजकाल वेवसाय जाल्लो आसा. राजकारणी मनशाक कसलेच प्रकारचे शिक्षण लागना. हातान पयशे आशिल्ल्यान समाजकारणान हे मनीस दादा भाय अशें जावन भोंवतात आनी उपरांत स्वार्था खातीर समाजकार्याच्या पावतीचेर राजकारणात पावल घालतात, थंय घटमूट जातात आनी मागीर आपल्या बायलेचें नांव मुखार घालतात.
आनी अशें करून सुरू जाता कपल राजकारण. आयच्या मतदारांक कितें जाय? राजकारणी मनशाचे आशीर्वाद आनी निवडणुकेच्या वेळार थोडेशे पयशे. आमचे जाणटेले आमकां सांगताले समाजकारण जरूर करा पूण तातून राजकारण हाडूं नाका. ह्या दोन्ही गजालींचो जेन्ना विचार करता तेन्ना कपलाचें राजकारण दोळ्या सामकां येता आनी मन सांगपाक लागता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सर्वसामान्य जनतेक धोको दिवपी म्हणल्यार राजकारणां. तुमी ह्या गजालीचेर विचार करात. कपलाचें राजकारण मुखार व्हड आकार घेवच्या पयलींच आमी आमच्या मनान एक गजाल दृढ करची. आमचे जिणेंत फक्त एक पर्याय आसा अशें नदरेन आमचे कडेन पळोवपी मनशाक पयस करुया. निवड नितळ राजकारणाची दारां उक्ती करपा खातीर वावरुया. राजकारण, समाजकारण, स्वार्थ, कपडाचें राजकारण ह्यो गजाली अश्यो मुखार वच्च्यो न्हय म्हण आमी खोलायेन विचार करुया. चलात आमी तरणाटे मुखार वचुया. नव भारत करुया. देव बरें करूं सिद्धी. फुडलें सर्तक आसा बाय सिद्धी भट. सिद्धी उपरांत प्राची गांवस हांणी तयार रावचें. सादर करता सिद्धी भट. दिसता. नमस्कार, माझे नाव सिद्धी भट. हांव इयत्ता 11वीक डॉक्टर के.बी. हेडगेवारान उच्च माध्यमीक विद्यालयान शिकता. आयज हांव तुमच्या मुखार कपडाचें राजकारण ह्या विशयाचेर मांडपाचें आसा. सो आतां राजकारण किंवा राजनीती म्हणजे कितें? राजकारण किंवा राजनीती म्हणजे कितें? आता हो शब्द जो आसा तो एरिस्टॉटल जो ग्रीस तत्वज्ञानी आशिल्लो तेणें निर्माण केल्लो. आता खंयची जर एका पक्षाचेर जेन्ना आमी विश्वास दवरता लोक आनी तांकां मत दिता वेंचणुकीन आनी तांकां निवडून हाडटा कारण लोकांच्या भलायकी खातीर, सो ताका आमी राजकारण म्हणटा. आतां राजकारणान लोकांचें कितें बरें जातलें नाजाल्यार तेंच्या भलायकी खातीर कितेंय जर मुद्द्याचेर जर विचार करपाचो आसा नाजाल्यार तेंचेर खंयचेय डिसिजनां घेवपाचीं आसा ताका राजकारणान येता. आतां पण खऱ्यांनी आतां ह्या काळान राजकारणाचो अर्थ तसोच उरला म्हाका जाल्यार दिसना. आतां जसो कोवीड आयिल्लो तेन्ना खुबश्या पक्षांनी आपले जे लोकां कडेन पावपाचे आशिल्ले म्हणजे ती लोकां कडेन आपलो संपर्क जसो सादतालो तो तिजी पद्दत खूब वेगळी आशिल्ली. जशें की तरणाट्याचो विश्वास जिखपाच्या खातीर खुबश्या पक्षांच्या त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLAंनी वेगवेगळे खेळाचे एक्टिविटीज घेतिल्ली आनी मागीर प्रत्येक वेळार यूट्यूब जर ओपन करता तेंचीच एडवर्टिजमेंट्स येताली आनी थोडे जाल्यार पक्षांची लोक मतां मागपाक घरा पर्यंत येताली, डोर टू डोर वोटींग हे म्हणून. पण आतां खऱ्यांनी तें करपाची गरज आसा कारण आतां जर कोणा कडेनूय जर पावपाक जाय जाल्यार तांणी खुबशे अशे योजनाय काडिल्ल्यो जशे की म्हयन्याक बायलांक एक कितलो तरी अमावंट दितली ती जेंच्या खातीर तांकां कोणाचेर अशें आधारीत रावपाचें पडचें ना. विचार बरो आसा बट ज्या राज्यान ती पयलींच निवडून आयिल्ली त्या राज्यान तांणी कितले बरें करून तेंची सत्ता चलयला हें आमकां बातम्याच्या थ्रू कळिल्लेंच आसा. सो आतां धार्मीक कार्यांनी आमी आतां जशें जोड्यांनी कामां करता तशेंच आतां राजनितींनी सुद्दां थोडीं जाणां जोड्यांनी येता आनी अशी खऱ्यांनी तशी येवपाची गरज आसा कारण जर एक कोणी जर आतां आयलो राजनितीन तिजी बायलूय येता तेजो भुरगोय व्हडलो जाली की येता आनी तेजो बापूय आसता. सो ती सगळी आपल्या फॅमिलीक धरून राजनितीन येता हेची खऱ्यांनी गरज आसा. आनी केन्नाय आतां कोणी जर आमच्यात मदीं आमचो आमीग ना जाल्यार कोणी जर शिकिल्लो मनीस आमी जाणता ताका
जाल्यार तोच जर आमकां राजनितीन वता असो दिसता जाल्यार आमी ताका सांगता की त्या शेणान वचनाका, थंय राजनितीन वचप म्हणजे शेणान हात बुडयल्या भशेन. खऱ्यांनी ताजो अर्थ तसो, कारण आतां जर तातूंत जर कोणी जर वचत आसत जाल्यार लोकांक दिसता की तातूंत गेल्यार तेजें फ्युचरूच वायट लागिल्लें आसता, जे सारकें न्ही. राजनितीचो खरो अर्थ म्हणजे लोकांची भलायकी, बट हांणी तो अर्थ तसो दवरून घेवना. जर आमी हेच अशें कंटिन्यू करत जर रावले जाल्यार हें आमच्या भविश्या खातीरूय सारकें न्ही. कारण 5 वर्सां आमी जे अनुभव घेता ते आमी मत दिता न्ही, त्या टायमार ती आमची बुद्धी शेण खावपाक वता. सो आमी कोणाकूय दिता आनी कोणीय निवडून येता. बट 5 वर्सान जे कोणेंनी खंयच्याय पक्षान जे बरें राज्य केल्लें आसा, नाजाल्यार आतां जी पक्षां आमच्याच गोंयान जे निवडणुकीच्या टायमार येता आनी ते म्हणटा की आमी तुमकां हें करून दितली, आमी तुमकां तें करून दितली, ती पक्षां पयलीं आपल्या राज्यान कितली बरी करून सत्ता चलोवन आयला हें पळोवन आमी तांकांय मत दिवं शकता. अशें आमी करूं शकता. इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 उतरां थारायता. धन्यवाद. देव बरें करूं सिद्धी. फुडलें सर्तक आसा प्राची गांवस. प्राची गांवस. सगळ्यांक म्हाजो माय मोगाचो नमस्कार. म्हजें नांव प्राची गांवस आनी हांव श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिकता. म्हजो विशय वाडटे अपघात जबाबदार कोण. समजा तुमी खंय तरी भोंवपाक वचपाची आसा आनी तेन्ना तुमच्या दोळ्या मुखार तुमच्या अपघाताचें चित्र येयलें जाल्यार चिंतूनच आंगार कांटो येता न्हय. पूण एकदाची बरे भशेन पावले की जिवाक सूख जाता. पूण सगळ्याच वांगडा तशें जाता अशें न्हय. भारत एक व्हडलो देश. गेल्या दशकांतल्यान लोकसंख्ये बरोबर गाडयांची संख्या लेगीत वाडल्यात. रस्त्यांचे सुदारण करून गाडयांच्या व्हड संख्येक लागून रस्त्यांचेर ताण येता आनी ते इबाडटात. अपघात फक्त गाडी चलोवपी मनशां वांगडाच न्हय तर रस्तो वापरपी खंयच्याय मनशां वांगडा जाव येता. एका वर्सान 10 लाखांच्यान चड लोक अपघाताक लागून आपलो जीव वगडायतात. फक्त एक अपघात पुराय जीवनभर त्रास दिव येता. कोणाच्या दोळ्यांची दृष्टी वयता, कोणाची आयकपाची शक्त वयता, तशेंच कोणाक चलपाक मेळना. पूण ह्या वाडट्या अपघातांक जबाबदार कोण? खरें म्हळ्यार ह्या जगात जे कितें घडटा ताका मनीसच जबाबदार आसता. तशेंच ह्या बाबतींत मनीसच जबाबदार आसा. तुमी कितल्याशाच फावटी पळयलां आसतलें लोक मोटार चलयतना हेल्मेट घालिनात आनी घातले लेगीत सुद्दां जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस पळयता तितलोच वेळ घालतात आनी मागीर काडून दवरतात. लोकांक आपल्या सुरक्षेच्या परस आपली फायनीचे पयशे वाचोवचे आसता. आयची भुरगीं ट्रिपल सीट गाडी चलयतात. गाडी चलयतना सारके लक्ष दिनात. सोरो पिवन गाडी चलयतात. आनी तुमी पळयलांच आसतलें गाडी चलयतना कितलेशेच लोक सीट बेल्ट घालनात. गाडी खंय पार्क करून वयतात ते बी इंडिकेटर नासतना. गाडी चलयतना खातात, फोनार उलयतात, लोकांकडे उलयतात आदी. रस्त्यार चलपी लोक रस्तो पार करतना सारके लक्ष दिनात. अकस्मात गाडयांच्या फुड्यान येतात आनी येरादारीचे नियम पाळनात. ह्यो सगळ्यो गजाली आनी लोकांची बेपरवाय अपघात जावपाची शक्यता वाडयतात. फक्त लोकच न्हय तर सरकार लेगीत कांय बाबतींत अपघात जावपाक जबाबदार आसता. स्पीड ब्रेकर सारके नासप, रस्त्यान खड्डे आसप, रस्त्या देगेर सारक्यो लायटी नासप, रस्त्या देगेर मार्ग दाखोवपी चिन्हां नासप वा रस्त्याचेर काम चालू आसतना येरादारी चालू आसप, ह्यो सगळ्या वस्तूंचेर सरकारान बारीकसाणेन लक्ष दिवपाक जाय. अशें म्हणटात की देशाची संपत्ती देशाच्या संपत्ती परस देशाची सुरक्षा चड गरजेची आसता. हे पळोवन सरकारान कितलो खर्च जाता ते पळयनासतना लोकांक बऱ्यान बरे रस्ते आनी सुरक्षा वेवस्था प्रमाण करपाक जाय. इतलें म्हणून हांव म्हजी उतरां सोंपयतात.
देव बरो दीस दिवं. देव बरें करूं प्राची. आमचे सर्तक हांगा सोंपिल्ले आसात, पूण कांय सर्तक जे होदोळ आमचे वांगडा जोडिल्ले नाशिल्ले तांची नांवां हांव परत एकदां घेतां. आनी ताजे पयलीं बाय रमा शेणवी ऑनलायन आसा जाल्यार मुजरत रिस्पॉन्ड करचें. रमाचो व्हिडियो होदोळ कट जाल्लो. रमा ऑनलायन आसा जाल्यार रिस्पॉन्ड करचें. हांव फुडले सर्तकाचें नांव घेतां. लतिशा गांवकर. लतिशा गांवकर अलियास लक्ष्मी रवींद्र ऑनलायन आसा जाल्यार मुजरत रिस्पॉन्ड करचें. सलोनी उपेंद्र फळदेसाय. सलोनी उपेंद्र फळदेसाय ऑनलायन आसा जाल्यार जाप दिवची. फुडले सुवातेर एकता रोहिदास गांवकार. एकता रोहिदास गांवकार. चेतन वेळीप. चेतन वेळीप ऑनलायन आसा जाल्यार जाप दिवची. हांव फुडलें नांव घेतां. कनिष्का रायकार. कनिष्का रायकार. कनिष्का ऑनलायन आसा. परत एकदां निमाणे कडेन विचारता, रमा शेणवी जर आमचे मदीं ऑनलायन आसा जाल्यार ताणें जाप दिवची. ताजो व्हिडियो होदोळ मदीं बंद जाल्लो. आमच्या सगळ्या सर्तकांची उलोवपां जाल्यात, पूण सगळ्यांक एक सुचोवणी, तुमी ऑनलायन रावचें. कोणेच गुगल मीट सोडून वचचें न्हय, कारण कांय वेळान परिक्षकां कडल्यान आमकां निकाल मेळटलो आनी निकाल आजूच ह्या सर्तीच्या शेवटाक जाहीर जातलो. सगळ्यांनी मुजरत ऑनलायन रावचें. शालेय वर्साची 2021-2022 ह्या शालेय वर्साची राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त आतांच जाल्या. सगळ्यांनी खूब सुंदर उलोवपां केलीं. राल्फ वॉल्डो इमर्सन म्हणटात, स्पीच इज पावर, स्पीच इज टू पर्स्युएड, टू कन्वर्ट, टू कंपेल. म्हाका दिसता आयज इतले विद्यार्थ्यांनी हांगा मेकळेपणान उलोवपां केलीं. कांय जाणांनी राजकीय प्रश्न मांडले. गोंयान जे अपघात जातात, अपघात वाडटात, बेजबाबदार वाहन चालन ह्या सगळ्या विशींची तळमळ तांणी उक्तायली. जायते विशयावेले आपले उमाळे हांगा व्यक्त केले. कांय जाणां खूब उत्स्फूर्ततेन तांणी आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो. आमकां खरेंच खूब खोस भोगता की तुमी उपाट आमकां प्रतिसाद दिलो. तर ही सर्त फुडें व्हरतना हांव कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेशा सिंगबाळ हांचे लागीं मागतां तांणी आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दितां. 2021-22 वर्साची राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त आतांच हांगा सोंपल्या. हांव सगळ्यांक सुरवातीक सगळ्या सर्तकांक, तांच्या पालकांक, तांच्या शिक्षकांक आनी तांकां ज्यांनी कोणें आदार केला तांकां सगळ्यांक परबी भेटयता, तांकां शुभेच्छा दिता. कारण आमी जाणात की खंयचीय जेन्ना सर्त जाता ती फकत सर्तकां पुरती केन्नाच उरना.
सर्तकाच्या सांगातान हेर सगळे जाण वावुरतात, तांकां आदार करतात आनी कोंकणी भाशा मंडळ खास करून खंयचीय कार्यावळ वा खंयचीय सर्त जेन्ना आयोजीत करता तेन्ना आमचो तोच हावेस आसता की फक्त ती सर्त म्हणून ताका पळोवचें न्हय, फक्त इनामां जिखपाच्या नदरेंतल्यान पळोवचें न्हय, जाल्यार आमच्या खातीर प्रत्येक सर्त प्रत्येक कार्यावळ एका तरेन एक चळवळ आसता. इशानो कोंकणी भाशा मंडळाची 1962 वर्सा स्थापना जाली. सध्या आमी आमचे हिरक महोत्सव मनयता, आमची 60 वर्सां मनयतात. आनी कोंकणी भाशा मंडळाची वाटचाल चालू आसतना कोंकणी भाशा मंडळान सुरवातीक जशी जशी गरज पडली तशी तशी आपली ध्येयां आंखली आनी आपली ध्येयां आनी उद्दिश्टां आतां ते वाडयत आसात. कोंकणी भाशा मंडळाच्या सुरवातीच्या काळांत जंय कोंकणी खातीर मुळावें काम करपाची गरज आशिल्ली ती मागीर कोंकणी पाठ्यपुस्तकां तयार करपाच्या बाबतीन आसूं, व्याकरणाची पुस्तकां तयार करपाच्या बाबतीन आसूं वा हेर साहित्य निर्मिणीच्या बाबतीन आसूं, अशा तरेचो वावर सुरवातीक कोंकणी भाशा मंडळान केलो. कोंकणीक राजभास म्हणून जी चळवळ जाली, राजभास जावची म्हणून कोंकणी वा राष्ट्रमान्यताय मेळची म्हणून जी चळवळ जाली, ह्या सगळ्या मुखेल चळवळीत कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वावुरप्यांचो म्हालगड्यांचो खूब मोठेलो वावर आशिल्लो. आनी हो वावर करता करता कोंकणी भाशा मंडळ मुखार सरत आसा. कोंकणी भाशा मंडळ आयज जेन्ना आपल्यो वेगवेगळ्यो सर्ती वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता तेन्ना आमकां मुखेलपणान आमच्या मुखार उद्दिश्ट आसता की जाता तितल्या प्रत्येक वयोगटांतल्या प्रत्येक स्तरा वयल्या कोंकणी मनशाक आमी आमकां लागीं करून दिवचें आनी तांच्या वावराक एका तरेन फाटबळ दिवचें. तो मागीर आमचो गोवा युवा महोत्सव जावं, आमची बाल साहित्य परिशद जावं, शणै गोंयबाब कथामाळ जावं, राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त जावं वा आमच्यो हेर कार्यशाळा जावं वा जे पुरस्कार आमी दर वर्सा भेटयतात वा जे शिक्षणीक पुरस्कार आमी विद्यार्थ्यांक भेटयतात, ह्या सगळ्या वावरांतल्यान आमचो होच यत्न आसता की कोंकणी भाशा मंडळाच्या माध्यमांतल्यान सगळो कोंकणी मनीस एकठांय येवं आनी कोंकणी खातीर, कोंकणी भाशे खातीर, कोंकणी मनशा खातीर जो पुरक वावर आसा तो मंडळ सदांच करूं. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी आमची वाटचाल करत आसा. हांवें जशें सुरवातेक म्हळें की जसो जसो काळ मुखार वता, वेळ मुखार वता तशी तशी आमची उद्दिश्टां, आमची ध्येयां वाडत आसात आनी तातूंत अदीक आनी अदीक भर पडत आसा. कोवीड काळ जेन्ना आयलो तेन्ना म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळच न्हय, सगळ्यांच्याच मुखार एक मोठो प्रश्न आशिल्लो की कशे तरेन ह्या कोवीड काळाक आमी सामोरे वचचें, कशे तरेन आमचो वावर मुखार व्हरचो. आनी एकंदरूच हेर संस्थांनी म्हणया किंवा एकंदर पुराय समाजान एका तरेन खूब बरे तरेन ताका फुडो केलो. जशें शक्य आसा त्या नदरेंतल्यान तंत्रगिन्यानाचो सांगात घेवन, तंत्रगिन्यानाचो हातभार स्वताक लावन आपलो वावर मुखार व्हेलो आनी कोंकणी भाशा मंडळानूय बी ह्या कोवीड काळांत तंत्रगिन्यानाच्या आदारान आमी तुमच्या मुखार आयलीं आनी आमच्यो कार्यावळी, आमच्यो सर्ती आनी आमच्यो हेर सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो आमी मुखार व्हेल्यो. शिक्षणाच्या स्तराचेर खास करून कोंकणी शिक्षणाच्या स्तराचेर कोंकणी भाशा मंडळान एक मोठें पावल उबारलें आनी मुळावी शाळा ते उच्च माध्यमीक विद्यालय मेरेन जो कोंकणी OER किंवा कोंकणीतले ऑनलायन रिसोर्सीस जे खंय कमी आशिल्ले वा तातूंत जी उणीव आशिल्ली ते भरून काडपाचो यत्न केलो आनी आज मुळावे ते उच्च माध्यमीक पावंड्या मेरेन वेगवेगळे ब्लॉग्स आनी युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान आमी OER तयार केल्या जे तुमकां आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर मेळटले. ते भायर खास करून ल्हान भुरग्यां खातीर पूर्व प्राथमीक म्हणया किंवा प्राथमीक स्तरावयल्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळे व्हिडिओ आमी तयार केले जे तुमकां आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर दिसतले. आनी खूब मोठें पावल कोंकणी भाशा मंडळान मारलें तें म्हळ्यार कोंकणी वाचन विश्व हो आमचो रिडींग क्लब, हो आमचो वाचन क्लब आमी स्थापन केलो आनी 30 वयर कार्यावळी फाटल्या 2 वर्सांत जाल्यात आनी थंय वेगवेगळी चर्चा सत्रां जातात, वेगवेगळी भासाभास जाता आनी हें काम नेमान कोंकणी भाशा मंडळाच्या मुखार वचत आसा आनी तुमच्या आदारान चड बरें जायत आसा. आमच्यो ज्यो सर्ती आसा खास करून शणै गोंयबाब कथामाळ, राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त, एडवोकेट अरुण सिंगमाळ प्रस्नमाची वा आमचे गीत लेखन, बाल साहित्याच्यो ज्यो हेर सर्ती आसात त्यो कशे तरेन मुखार व्हरचे हो आमच्या मुखार मोठो प्रश्न आशिल्लो. कारण हाका आमकां खूब प्रतिसाद मेळटा. शणै गोंयबाब कथामाळ जर आमी पळयली जाल्यार 1000 वयर भुरगीं गोंयभरांत 16 केंद्रांचेर वांटेकार जातालीं आनी ही येदी व्हडली सर्त कशे तरेन मुखार व्हरची ह्या प्रश्नाक जाप सोदतना आमी पोरू वर्सा शणै गोंयबाब कथामाळे खातीर व्हिडिओ मागयले. अंदूय वर्सा परत आमी शणै गोंयबाब कथामाळे खातीर व्हिडिओ मागयले आनी त्या तरेन ती सर्त मुखार व्हेली. आयची जी राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त आसा
ही सर्त पोरू आयोजीत करतना आमी व्हिडिओ मागून त्याचें परीक्षण केलें आनी मागीर जे जैतिवंत आसा ते जाहीर केले. अंदू वर्सा आमकां दिसलें की एक पावल मुखार घालचें आनी आमी ही ऑनलायन सर्त आयोजीत करची आनी त्या नदरेंतल्यान आयज खूब बऱ्या तरेन ही ऑनलायन सर्त आमी आयोजीत केली. हाका प्रतिसाद कसो मेळटलो थोडोसो हुस्को आशिल्लो पूण खूब बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. सुमार 28 सर्तकांनी आयज ह्या सर्तींत वांटो घेतलो आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर भाश्य केलें. इश्टानो, राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त 15 वर्सां फाटीं सुरू जाली. 2007 वर्सा पयले फावट ही सर्त आयोजीत जाली आनी ताच्या फाटलो हेतू जशें आमचे सूत्रसंचालक पुर्वा बायन वदळ सांगले की जाता तितल्या आयच्या ज्वलंत विशयांचेर किंवा सामाजीक विशयांचेर आयच्या तरणाट्यांक कितें दिसता वा ती कशे तरेन विचार करतात हे जाणा जावन घेवपाचो आमचो ताच्या फाटलो उद्देश आशिल्लो आनी थोडेशे तांच्या विचारांक चालना मेळची म्हणून जे ज्वलंत जे आयचे विशय आसा ते विशय घेवन आमी राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त दर वर्सा आयोजीत करतात. अंदू जेन्ना ही आमी सर्त आयोजीत केली हांव मुद्दम सांगता की ह्या सर्ती फाटलो आमची तयारीची जी प्रक्रिया आसता तातूंत आमी बेश्टे दोग जाण बसले आनी विशय काडले आनी ते घाले अशें जायना. हे विशय वेचून काडटा आसतना आमच्या पुराय टिमीची एक तरेन चर्चा जाता की खंयचे विशय आयच्या तरणाट्यांक बरे आसात, पूरक आसात, खंयच्या विशयांचेर आयच्या तरणाट्यांनी विचार करपाची गरज आसा, खंयच्या विशयांचेर तांचें आपलें मत आसा, आपलें मत आसूंक जाय आनी तें मत तांणी ह्या सर्तींतल्यान मांडचें अशे तरेचो हावेस घेवन ही सर्त आमी आयोजीत करतात. आनी त्या नदरेंतल्यान ह्या वर्सा जे विशय आमी वेचून काडिल्ले तातूंत अर्थात खूब जाणांनी अपघात रस्त्यार जे अपघात वाडल्यात ताजेर भाश्य केलें. राजकारणाचेर म्हाका खूब बरें दिसलें कारण आमी नकळो आशिल्ली की आयचे तरणाटे राजकारणाचेर कशे तरेन कितले मेरेन उलोवपाचो यत्न करतले पूण खूब बरे तरेन तांणी राजकारण ह्या विशयाचेरूय बी आपली मतां उक्तायलीं. आयचो विद्यार्थी सुस्त आसा काय कितें आमकां आशा आशिल्ली आस्त आशिल्ली की आयचे तरणाटे पोटतिडकीन ह्या विशयाचेर उलयतले कारण आमकां खूब संवय जाल्या आयच्या तरणाट्यांक ब्लेम करपाची तांचेर सगळें खापर फोडपाची पूण खूब बरें दिसलें की आयज तरणाटे त्याय विशयाचेर उलयले आनी अर्थात कोंकणी चळवळीचेर म्हाका दिसता खूब कमी जाणांनी ताचेर भाश्य केलें पूण होय विशय कांय जाणांनी हाताळ्ळो हाचे आमकां खूब उमेद आसा, खूब खोस आसा. आमी जाणात की खास करून आमी जेन्ना शणै गोंयबाब कथामाळ आयोजीत करतात तेन्ना आमी सदांच म्हणटात की 1000 भुरगीं जर ह्या कथामाळेंत वांटेकार जालीं जाल्यार त्या 1000 भुरग्यां बरोबर तांचे पालक काणयो वाचतात, तांचे शिक्षक काणयो वाचतात, तांचे आजी आजोबा काणयो वाचतात, नव्यान काणयो घडयतात आनी एकंदर ही एक चळवळ जावन पडल्या जंय दर वर्सा कितलेशेच लोक घराघरांनी शणै गोंयबाब कथामाळेची तयारी करतात. राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त जेन्ना आमी आयोजीत करतात तेन्नाय आमचो तोच हावेस आसता आनी आमी जाणा की अर्थात शिक्षक आमच्या तरणाट्यांक आदार करतले, पालक करतले. आज इंटरनेट सारकेली सुविधा आमचे कडेन उपलब्ध आसा म्हणटकर ताचोय आदार आयचे तरणाटे घेतले. पूण एक थोडोसो हावेस आसता की जाता तितल्या तरणाट्यांनी आपली मतां मांडची, आपले विचार मांडचे आनी ते मांडटा आसतना आमी आयजूय बी जेन्ना पळयतालीं तेन्ना आमच्या लक्षांत येतालें की कांय भुरगीं सरळ वाचतालीं, कांय भुरगीं उलयता आसतना लक्षांत येतालें की घडये हांकां हांच्या शिक्षकांनी बरोवन दिला आसपाक शकता किंवा हेर कोणें हांकां आदार केला आसता. आदार करचोच पूण म्हाका दिसता जाता तितल्या ह्या भुरग्यांनी ह्या विद्यार्थ्यांनी आपली मतां मांडपाचो यत्न करपाक जाय वा जे कितें शिक्षक जे कितें हेर लोक तांकां आदार दितात ते समजून घेवन मागीर हांगा आपलें सादरीकरण करचें अशें आमकां दिसता. आनी अर्थात हे विद्यार्थी ल्हान आसात जशे जशे व्हडले जातात तशे तशे तांचे विचार आनी पक्के जायत वतले हातून आमकां मात्तूय दुबाव ना. आमकां खूब खोस आसा की राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीन आज मेरेन जे वांटेकार जाल्या म्हळ्यार फाटलीं 15 वर्सां ही सर्त चलता आनी आयज मेरेन जे वांटेकार जाले तातूंतले कितलेशेच जाण आयजूय सामाजीक मळार पोटतिडकीन आपले विचार मांडटात. तातूंतले कितलेशेच जाण ह्या सर्तीचे आज परीक्षक म्हणून आयिल्ले आसात. कितलेशेच जाण कोंकणी भाशा मंडळा बरोबर आमच्या हेर कार्यावळी वांटेकार जातात, संयोजन करतात आनी एकंदर ह्या चळवळीचो भाग जाला. म्हाका कांय नांवां मुद्दम याद जाता, कांय नांवां हांवें मिस केल्या आसतलीं कारण फाटल्या 15 वर्सांतलीं सगळीं नांवां याद जायना. पूण सिनी फर्नांडीस घेवया वा नेहा दुकळे, अनीश अग्नी, आश्विन आचार्य, बरखा नायक, सागरिका प्रभुगांवकर, नेहा गुडे ह्या सारकिल्ले विद्यार्थी जे ह्या राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीचे जैतिवंत आशिल्ले आयजूय ते लेखन करतात, आपली मतां आपले विचार मांडटात ह्या समाजान हाची आमकां खोस आसाच आनी ते भायर कोंकणी भाशा मंडळा कडेन ते आयजूय संलग्न आसात हाची आमकां चड खोस आसा.
आयज जे वांटेकार जाल्यात आमकां आस्त आसा आनी आमी जाणात की तेय बी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वावरात आनी एकंदरूच ह्या समाजात आपले जे विचार आसा मतां आसा ते पोटतिडकीन मुखारूय बी मांडटले आनी तशें जर जालें जाल्यारूच ह्या सर्तीचो हावेस म्हाका दिसता फळादीक जातलो. आयज हांव मुजरत जे वांटेकार जाल्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटाच, पूण ताच्याच सांगातान आयज आमचे जे परीक्षक आसात जांची वळख पुर्वाबाय तुमकां उपरांत करून दितलेच, पूण आयज आमकां परीक्षक म्हणून लाभिल्ले बाय उन्नती मांद्रेकार, बाय गौरवी केणी खंवटे आनी अनंतबाब अग्नी. हांव ह्या तिनूय परीक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां दिनवास म्हणटा की ह्या ऑनलायन माध्यमांतल्यान जाल्ल्या सर्तीक तांणी परीक्षक म्हणून हयकार दिलो आनी अर्थातूच बरें परीक्षण करून जैतिवंताची नांवां तुमकां रोखडीच कळटलीं. पूण आमी मानत आयल्यात आनी परीक्षकूच न्ही, आमी एकंदर सगळेच मानत आयल्यात की वांटो घेवप म्हत्वाचो आनी त्या खातीर तुमी सगळे ज्यांनी हांगा आपलें सादरीकरण केलें ते सगळे आमच्या खातीर जैतिवंत आसात आनी जैतिवंत उरतले. ह्या सर्तीचे जे पुरस्कर्ते आसा राधा मुकुंद नायक हांची घरची, तांकांय बी दिनवास म्हणटा, तांचे हांव उपकार मानता आनी उपकार मानपाची संद घेता की फाटलीं 15 वर्सां ह्या सर्तीक तांणी फाटबळ दिला आनी मुखारूय बी ते ह्या सर्तीक फाटबळ दितले हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. जशें हांवें म्हळें की आयचे जे जैतिवंत आसा आनी फक्त जैतिवंत न्ही, जे सर्तक आसा ते सर्तक अशेच तरेन समाजात फक्त सर्ती पुरते न्ही जाल्यार आपले विचार आपली मतां मुखारूय बी ह्या समाजात प्रखरपणान मांडू आनी तशें जावन ही सर्त आनी एकंदर कोंकणी भाशा मंडळाचो हावेस फळादीक जावं अशें ह्या वेळार हांव मागतां. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट परबी, सगळ्यांक दिनवास. देव बरें करूं अन्वेषाबाय. खूब सुंदर तरेन तांणी राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तीचो उद्देश सांगलो, हावेस सांगलो, तशेंच ज्या पद्दतीन तुमी हांगा आपले विचार व्यक्त केले ताजेरूय तांणी सुंदर अशें भाश्य केलें. देव बरें करूं अन्वेषाबाय. तुमकां सांगन दिसता ह्या सर्तीक आमकां अंदू वर्सा परीक्षक म्हणून लाभल्यात भौमानेस्त अनंत अग्नी, भौमानेस्त उन्नती मांद्रेकार, तशेंच भौमानेस्त गौरवी केणी. भौमानेस्त अनंत अग्नी हे सद्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर हांचे प्रिंसिपल म्हणून वावुरतात. तशेंच गोंयच्या शिक्षणीक तशेंच साहित्याच्या मळार तांचें भोव मोलादीक योगदान आसा. ते एक बेस बरे गीतकार आनी कोंकणी चळवळींत ते सुरवेक सावन वांटेकार आसात. आमच्या सारक्या तरणाट्यांचे ते एक मार्गदर्शक. आमची दुसरी परीक्षक उन्नती मांद्रेकार ही बी एक शिक्षिका, तशेंच कोंकणी फिल्डान कोंकणी चळवळीन ती वांटेकार आसात. ती लेखन करतात, एक बरी उलोवपी. गौरवी केणी हिवूय बी एक शिक्षिका, इंग्लीश तशेंच कोंकणीन ती लेखन करतात. तरेकवार सांस्कृतीक कार्यावळींनी कॉलेजी सावन तांचें पार्टिसिपेशन आसतालें आनी सद्या वेगळ्या वेगळ्या शिबिरांनी बाल शिबिरांनी ती मार्गदर्शक म्हणून वावुरतात. परीक्षकाचे वतीन हांव मागतां भौमानेस्त अनंत अग्नी हांचे लागीं तांणी परीक्षकां वतीन कांय सुचोवण्यो करच्यो, आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. परीक्षकांचे वतीन उलोवपाक लायला म्हणटकीत परीक्षक म्हणटकीत परीक्षा आयली आनीक मुजरत सांगपाक जाय की ह्या परीक्षेंत तुमी जे सगळे वांटेकार जाल्ले ते वांटेकार कोण डिस्टिंक्शनांत पास जाला, कोण फर्स्ट क्लासांत पास जाला, फेल कोण जावंक ना. कारण अशा तरेच्या सर्तींत वांटेकार जावप म्हणल्यार खूब मोठी चॅलेंज आसता, आव्हान आसता आनी हें आव्हान तुमी सगळ्यांनी स्विकारलें, बरे तरेन स्विकारलें म्हणून तुमकां आदींच परबी. जेन्ना आमी वक्तृत्व सर्तींत वांटेकार जातात किंवा वक्तृत्व आमी जेन्ना करतात तेन्ना कांय गजाली म्हत्वाच्यो आसतात त्यो एक 4-5 मिनटां भितर सांगता आनी मागीर तुमच्या
फुडाराच्या नदरेंतल्यान कांय गजाली तुमी आपणावंक शकतात तांचे विशींचे 1-2 मिनटां भितर थोडेशे महत्वाचे गजाली सांगून सगळ्यांत पयलीं आमी जेन्ना वक्तृत्व सर्तीक मुखार उबे रावतात तेन्ना सगळ्यांत महत्वाचे आसता तो आत्मविश्वास. आयज म्हाका बरेचशा भुरग्यां मदीं आत्मविश्वास दिसलो, पूण जालें जाल्यार आनीक इल्लो आत्मविश्वास येवंक जाय. आनी एक गजाल हांव तुमकां पयलींच सांगता की ह्या सर्तीचो उद्देश अन्वेषाबाईन सांगला तो फक्त वक्तृत्व सर्त घेवन इनामां जाहीर करप न्ही. आमकां इन फ्युचर फुडाराक गोंया भितर बरें वक्ते जाय. आनी वक्ते कित्या खातीर जाय? कारण गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या सामाजीक, सांस्कृतीक, राजकीय, पर्यावरणाच्या प्रस्नां कडेन लक्ष ओडपी, लोकां मदीं जागृताय करपी, समाजा मदीं जागृताय करपी अशे तरेचे वक्ते आमकां जाय. अशे तरेचे आमकां जागृत नागरीक जाय. आनी म्हणून तुमकां एक गजाल सांगता आदींच की ह्या सर्ती भितर वांटेकार जावन तुमची जबाबदारी सोंपली ना. तुमची जबाबदारी सुरू जाता आतां. कारण गोंयच्या एका प्रतिश्ठेच्या सर्तींत तुमी वांटेकार जाल्यात. ह्या सर्तींत वांटेकार जावन तुमी जें कितें मेळयलां त्या नाड्याचेर तुमी गोंयच्या समाजीक क्षेत्रां भितर वावरपा खातीर मुखार येवपाक जाय. तुमचो आवाज म्हत्वाचो आसता, हावभाव म्हत्वाचो आसता. हावभावाचे बद्दल उलयता आसतना एक गजाल मुजरत सांगता जे आयज म्हाका 1-2-3 स्पर्धकांच्या बाबतींत मातशें जाणवलें तें म्हणल्यार वक्तृत्व वेगळें आनी मोनोलॉग वेगळो, एलोक्युशन वेगळें आनी मोनोलॉग वेगळो, स्टोरी टेलिंग वेगळें. तांचे भितर वेगळे वेगळे म्हणजे जरी आमी प्रेजेंट करतात कितें तरी स्क्रिप्ट पण तातूंत भितर फरक आसा हो सगळ्यांनी आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी म्हणून केन्ना केन्ना स्क्रिप्ट इतली पावरफूल आसता पूण तो मोनोलॉग जाता आनी मोनोलॉग जाल्ल्यान तो सर्तींतल्यान थोडोसो भायर वचूं येता. एक खेपेक तशें जालें ना पूण तो जावं येता जें आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आमी कविता कोट्सांचो उपेग करपाक जाय. एक 2-3 जाणांनी तो केलो पूण तो आनीक प्रभावी तरेन जावं येतालो. भाशा शैली महत्वाची आसता. तुमच्यांतल्या प्रत्येकान जेन्ना उलयता तेन्ना अमुकूच शैलीन उलोवपाक जाय असो कांय नेम नासता. इनफॅक्ट कोंकणी भाशा मंडळ प्रत्येक गोंयकाराक, प्रत्येक कोंकणी मनशाक हो आपल्या शैलीन, वाठारांतल्या शैलीन, बोलीन उलोवपाची संद दिता, उलोवपाचें व्यासपीठ दिता आनी आपल्या शैलीक, आपल्या बोलीक प्रतिश्ठा मेळची अशे तरेची आमी सदांच भुरग्यांक प्रोत्साहन दितात. जेन्ना तुमी पार्टिसिपेट जातात खंयच्याय कॉम्पिटिशनाक तेन्ना तुमी स्क्रिप्ट जेन्ना बरयतात तेन्ना एक गजाल तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की त्या स्क्रिप्टीचे बद्दल, त्या विशयाचे बद्दल जितलें कितें म्हायती काडप शक्य आसा तितली म्हायती तुमी काडपाक जाय. एक खेपेक म्हाका कांय जाणांच्या बाबतींत वयले वयर तयारी केल्या अशें दिसलें. देखीक रस्तो अपघाताचे बद्दल जो विशय आशिल्लो तुमकां जाणीव आसा की आख्ख्या भारतां भितर पर लॅक रोड डेथ्स जे आसात ताचे बाबतींत गोवा नंबर 1 आसा म्हणून. येदेशें आमचें राज्य आमी म्हणटात एज्युकेटेड स्टेट म्हणून इंडियेंतलें, वन ऑफ द एज्युकेटेड स्टेट, वन ऑफ द कल्चर्ड स्टेट. आनी इतलें एज्युकेटेड आनी कल्चर्ड स्टेट आसून सुद्दां, जाणीव आशिल्ले लोक आसून सुद्दां आमचें राज्य गोंय हें देशांतल्या पर लॅक एक्सिडेंट, रोड एक्सिडेंटां भितर नंबर 1 येवचें हें येवंक जायना. तो विशय येवंक जाय आशिल्लो. रस्त्या अपघातां भितर जे मरपी लोक आसात थोड्यांच्या भाशणां भितर आयलें ते यंग भुरगे. फाटल्या 1-2 म्हयन्याक जे भुरगे मेले ते 19, 20, 22, 23 वर्सां पिरायेचे. सो तांकां तांची जीण सुरू जावची पयलींच रस्त्याक आनी तें बी दुसऱ्या कोणाचे तरी चुकीक लागून. सो दुसऱ्याची कोणाची तरी चूक आसता आनी ताका लागून प्रचंड एक मोठो हें त्या आख्ख्या परिवाराक सोंसचो पडटा. अशे तरेचें सगळें येवंक जाय आशिल्लें. आनी म्हणून वाचन म्हत्वाचें आसता तें करात आनी लोकांची भाशणां आयकात. लोकांची जेन्ना भाशणां तुमी आयकतले तेन्ना एखाद्या विशयाच्या संदर्भात जे दोनूय बाजू आसात विशयाच्यो त्यो तुमकां कळटल्यो. आनी म्हणून एखाद्या विशयाक जर दोनूय बाजू आसात जर जायत जाल्यार त्यो दोनूय बाजू येवप गरजेचें आसा. जेन्ना आमी भाशण करता तेन्ना हातांत फक्त पॉयंट आसपाक जाय. तुमच्यांतल्या बऱ्याचशा लोकांनी हांव तुमची टिका करना कारण तुमची पिराय जी आसा ती खूब ल्हान आसा. हाजे मुखार तुमकां खूब शिकपाचें आसा. तुमी जेन्ना कॅमेराच्या मुखार जेन्ना उलोवप करताले तेन्ना तुमी वाचतात म्हणपाचें कळटालें. आतां एलोक्युशना भितर पुराय वेळ तुमी जेन्ना वाचतात तेन्ना तुमी कनेक्ट जो आसा लोकां कडचो, दोळ्यांत दोळे घालून पळोवप जें आसता तें तुमी वगडावन बसतात. आनी म्हणून लोकां कडेन जर कनेक्ट करपाचो आसा, लोकां कडच्यान जर फीडबॅक घेवपाचो आसा जर जायत जाल्यार तुमी फक्त पॉयंट्स मतींत दवरचे. पुराय स्क्रिप्ट मतींत दवरल्यार जाता पूण मुखार हातांत दवरचें न्ही. हातांत दवरली म्हणून हरकत ना पूण जेन्ना जाय तेन्नाच फक्त एक आत्मविश्वास येवपाच्या नदरेंतल्यान गरजे पुरतीच तिजो संदर्भ घेवपा खातीर पुराय वेळ जेन्ना आमी स्क्रिप्टी कडेन पळयतात तेन्ना आमचो आय कॉन्टॅक्ट जो आसा जो ऑडियन्सा कडेन कंटिन्युअस उरपाक जाय तो आमी घालून बसतात. आयच्या ह्या पुराय सर्तीचे विशय जे आशिल्ले ते जाणीवपूर्वक दवरिल्ले. कपलाचें राजकारण हाका 2 अर्थ आशिल्ले. एक डायरेक्टली एक दाखोवन दिवपी अर्थ आनी ताका भितरलो अर्थ. ताजे वेगळे वेगळे ज्यो गजाली आशिल्ले पयलो आशिल्ले ते येवपाक जाय. वयले वर विशय घेनाकात केन्नाय. ताजे इन डेप्थ वचात. इन डेप्थ वचून जेन्ना तुमी मांडटले विशय तेन्ना तुमी खेरीतपणान लोकांचें एट्रॅक्शन ओडून घेतलें आनी तेन्ना तुमी जजीसांचें एट्रॅक्शन ओडून घेतलें आनी आयकुप्याचे कान तुमच्या उलोवपा कडेन लक्षपूर्वक सांबाळून दवरतले. विद्यार्थी सुस्त काय ज्युस्त हो विशय थोड्या भुरग्यांनी घेतलो पूण विद्यार्थी चळवळ एका काळार गोंयांत सामकी सक्रीय आशिल्ली. 50% एज्युटेशन गोंयच्या इतिहासांतलें सगळ्यांत व्हडलें एज्युटेशन स्टुडंट्स मुवमेंटांतलें.
वडितला ट्रस्टाचें एजिटेशन जालें, मार्क्स कॅन्डलाचें एजिटेशन जालें, ही सगळीं एजिटेशन त्या वेळाचेर स्टुडंट्सांनी चलयलीं. आयज स्टुडंट्स मुवमेंट खंय आसा? आमी विद्यार्थी म्हणून सुस्त आसात काय ह्यो सगळ्यो गजाली येवंक जाय आशिल्ल्यो? कोंकणी चळवळ ही गोंयची फक्त भाशीक चळवळ न्ही, ती सामाजीक चळवळ, ती आर्थीक चळवळ. सो ह्या नदरेंतल्यान खोलायेन वचून कोंकणी भाशेचो जो हें आसा विशय आसा तो वेगळ्या वेगळ्या विशयां कडेन स्पर्श करून तुमच्या भाशणांतल्यान येवंक जाय आशिल्लो. वाडटे अपघात परत एक फावट हांव अपघातांचेरूच उलयल्लो की खूब वायट परिस्थिती गोंया भितर आसा. सो हे सगळे विशय आसा ते खोलायेन तुमी घेवचे आनी तांचेर विचार करचो, ते मुद्दे सोदून काडचे. भाशणां म्हणल्यार फक्त एक ऐन वेळार कोण तरी उलयलो अशें न्ही, ताचे खातीर तयारी लागता. ती तयारी तुमी बेस बरी केल्ली म्हाका जाणीव आसा. तुमच्या प्रयत्नाक आमी सगळे जजीस, हांव आसत, उन्नतीबाई आसत, गौरवीबाई आसत, आमी तुमच्या प्रयत्नाक किंवा पुराय कोंकणी भाशा मंडळ आसत पुराय दाद दितात, तुमची तोखणाय करतात, तुमकां स्फूर्त उर्बा प्रेरणा दितात, कारण ही तुमची सुरवात आसा. पूण हांगा थांबनाकात, खूब मेळोवपाचें आसता, खूब मुखार वचपाचें आसता. देशांतले संवसारांतले बऱ्यांतले बरे वक्ते आयकात. आयज आमकां बरे नशिबान आमकां इंटरनेटाचेर घे म्हणून स्पिची मेळटात, घे म्हणून इन्स्पिरेशनल स्पिची मेळटात, वेगळ्या वेगळ्या विशयां वयल्यो स्पिचीस मेळटात. त्यो आयकात. त्यो जेन्ना तुमी आयकतले तेन्ना एक्सप्रेशनाची स्टायल, उलोवपाची स्टायल, कंटेंटाचे हातूंतल्यान तुमी गिरेस्त जातले. आनी म्हणून शिकत रावप हें सदांच म्हत्वाचें आसता. तुमी शिकत रावतले, खूब व्हड जातले. आनी जशें अन्वेषाबायन आयज उत्स्फूर्तपणान कांय नांवां घेतलीं हाजे पयलींच्या जैतवंतांची, अशा जैतवंतांच्या वळेरेंत तुमचीं नांवां केन्ना तरी घेवपाची आमकां गर्वान आनी अभिमानान संद मेळटली. आनी केन्ना तरी फुडाराक गोंयच्या समाजीक, संस्कृतीक, पर्यावरणाच्या आनी वेगळ्या वेगळ्या चळवळी भितर एक बरे वक्ते म्हणून तुमी शायन जावन मुखार येतले. आनी ते जर शायन जावन जर मुखार आयले जाल्यार खऱ्या अर्थान राधा मुकुंद नायक सर्तीच्या आयोजना फाटलो उद्देश सफळ जालो आमकां सगळ्यांक दिसतलें. तुमकां सगळ्यांक मुखावेल्या वाटचाली खातीर हांव म्हजे वतीन बाय उन्नती, गौरवी हांचे वतीनय बी परबी भेटयतां. बरो हावेस, बरें यश तुमकां आवडयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमी सगळीं आमचे वांगडा जोडून आसात आनी हांव जाणा तुमी तुमच्या इनामांची वाट पळयतात. तर आनीक वेळ वगडायनासतना हांव हांगा इनामां जाहीर करतां. आमचे परीक्षक भौमानेस्त अनंत अग्नी सर, उन्नतीबाई मांद्रेकार तशेंच भौमानेस्त गौरवी केणी हांणी निर्णय दिल्लो आसा. आनी होदोळ म्हणला त्या प्रमाणे परीक्षकांचो निर्णय निमाणो तशेंच बंधनकारक आसतलो. तर ह्या सर्तीक पयलें इनाम फावो जाला इनामां जाहीर करता. राधा मुकुंद नायक ह्या वक्तृत्व सर्तीचे उमेद वाडोवपी इनामां फावो जाल्यात. प्रांजली पै खोत, श्रेयस कोपार्डेकर तशेंच दिर्गा फट्टे. अंदू वर्साच्या सर्तींत तिसरें इनाम फावो जाला इनिका चारी. दुसरें इनाम फावो जाला आर्या सरदेसाय. आनी पयलें इनाम फावो जाला साहिल बांदोडकर. ह्या सर्तींतल्या सगळ्या जैतिवंतांक हांव मना काळजांतल्यान परबी भेटयतां. आनी तशेंच अंदू वर्साचे सर्तीक जितले जाण वांटेकार जाले, तुमी सगळ्यांनी आमकां उपाट प्रतिसाद दिलो, तुमकां सगळ्यांक हांव परबी भेटयतां. ह्या सर्तींत निश्चितूच तुमकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळां आसतलें. हाजे फुडें अशेंच तुमी सहभागी जायात. अनंत सरान सांगल्या ते मुद्दे तुमी लक्षांत घेयात आनी त्या प्रमाणे फुडल्या वर्सा तुमी तयारी करात. सगळ्यांक परत एकदां हांव परबी भेटयतां. इनामां वांटपाचो सुवाळो आज जावचो ना, तो फुडें केन्ना तरी जातलो. आनी कोंकणी भाशा मंडळा वतीन तुमकां संपर्क साधून ताजे बद्दल आमी कळयतले. सर्त निमाणेत पावंड्यार पावल्या. 2021-22 ह्या वर्साच्या राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्तींत आमकां परीक्षक म्हणून लाभिल्ले भौमानेस्त अनंत अग्नी सर, भौमानेस्त उन्नती मांद्रेकार, भौमानेस्त गौरवी केणी
हांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो, तशेंच विद्यार्थ्यांक मोलादीक सुचोवण्योय बी केल्यो. परत एकदां देव बरें करूं. जितल्या सर्तकांनी ह्या सर्तींत आज वांटो घेतलो, तुमचे शिवाय ही सर्त जैतिवंत जावप शक्यूच नाशिल्लें. वांटेकार जाल्ल्या दर एका विद्यार्थ्याक, तांच्या शिक्षकांक तशेंच पालकांक, सगळ्या महाविद्यालयांक लेगीत हांव मना काळजांतल्यान कोंकणी भाशा मंडळा वतीन देव बरें करूं म्हणटा. असोच उपाट प्रतिसाद तुमी आमकां हाजे फुडेंय बी दियात. राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्ती वांगडाच आनीक जायत्यो कार्यावळी हांगा आयोजीत जातात, तांकांय तातूंतूय बी तुमचो सहभाग आसूनी. परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या भायर जितल्या जाणांनी ही सर्त आयोजीत करपाक आमकां सहकार्य केलां, तांत्रीक गजाली, हेर गजाली, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांची नांवां हांगा पर्सनली घेवप शक्य ना. तशेंच पलाशग्नी स्टुडियोचे पलाशग्नी हांणी तांत्रीक बाजू हाताळिल्ल्या खातीर तांकांय बी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक सोबीत दीस आंवडेता. देव बरें करूं.